हॅलो. बुरवसो आमकां निराशी करिना. बुरवसाची आमी जावया. बुरवश्यान आमी मेटा काडया. बाळोग जेजूचें पूर्ण क्षेत्र रोजार मायेक समर्पण दिल्ली फिरगस आलांगार फाटल्या 15 वर्सांत हांव न्हू सबार लोकांक हांगासर भक्तिकांक बाळोग जेजूचें दराळ बेसांवां हांगासर लाभल्यांत. बाळोग जेजूक अर्गां दिवन 12 तारीखेक हांगासर सोलुंकच्या बाळोग जेजूच्या फेस्ताक तयाराय जावन नोवेनाचें तशेंच हांगासर बावटो उबारून अधिकृत रितीन सगळ्या कार्याक चालन दिवंक उक्तावण करूंक आमच्या सामातेव वाक समर्पण दिल्ल्या मुडबिद्री वार्डाचे विगारवार मानातीक बाप ओनील सोज आमच्या मदें हजर आसात. फादर तुमकां आमी आलांगार बाळोग जेजूच्या पुंसेच्या तर्फेन विगार मानातीक बाप मेल्वीन नोरोन हांच्या तर्फेन सर आमच्या लोकांच्या तर्फेन तुमकां मोगान आमी स्वागत म्हणटा. तशेंच आमच्या मदें आसात आमचे मोगाचे विगार बाप मेल्वीन नोरोन्ना. फादर तुमकांय मोगाचो स्वागत. तशेंच हजरतच्या गवळीक मंडळीचो उपाध्यक्ष मानेस्त एडवर्ड सेरावो, कार्यदर्शी लॉरेन्स टिकोन्ना, तशेंच वाड्याचे गुरकार संघ संस्थांचे मुखेली समेस्तांक तुमकां. तशेंच फादर रॉबर्ट क्रास्ट आमचे मदें आसात. समेस्तांक तुमकां मोगान हांव स्वागत म्हणटा. एक मोठो संदेश ह्या प्रस्तावनाच्या रुपान मानदीक बाप आतां तुमच्या मुखार मेल्वीन नोरोन्ना. मोगाचें न्हू तुमकां समेस्तांक देव बरो दीस मागता. बाळोग जेजूचें पुंतळ आलांगार हांगासर वार्षिक महापर्व चलते आसा. ह्या संदर्भार ह्या महापर्वेक तयार जावन हांगासर 9 दिसांच्या नोवेनाची सुरवात आज आमच्या वार्डाचे विगारवार भोवमानाधीक बाप अनिल सोज हांच्या पवित्र हातांनी बावटो बार्ण करचे मुखांतर हांगासर नोवेनाची सुरवात करता. ह्या कार्याक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता आसतना ह्या परबेक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत मागता. हर एक दीस हांगासर सकाळीं 10:15 वरार दैवीक काकुळसो तेर्स, 10:30 वरार सक्रामेंताचें रादान, 11:30 वरांक मिसाचें बलिदान, नोवेन उपरांत भक्तिकांक जेवण आसा. परबेच्या आदल्या दिसा 11 तारखेर सांजेर 4 वरार वजाचो पुरशांव, उपरांत 5 वरार संभ्रमी मिसाचें बलिदान, नोवेन उपरांत बाळोग जेजूच्या इमाजीचो जैत पुरशांव. 12 तारखेर सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेंत पेस्ताचें मीस, ताच्या उपरांत सांजेर 5 वरार कोंकणी भाशेंत वार्ड्याच्या सव्याजक संगता, तशेंच बಳ್ಳारी गोळी बाप हेनरी अधिगमनादी दोतोर हेनरी सोस हांच्या प्रधान येजकपणाखाल संभ्रमीक मिसाचें बलिदान आमी भेटयतल्या. हे सगळ्या फेस्ताच्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. ह्या संदर्भार हांव आमच्या विगार बापांक उलो दितां. हांगासर ते आयल्यात तांकांय बरो स्वागत मागता. तांचो पाठिंबो आदार निरंतर आमचे थंय आसा आनी अशें आमकां उत्तेजन मार्गदर्शन ते दितात. आयच्या दिसा ह्या नोवेनाची उक्तावणाची सुरवात करून आमकां बरें मागूंक, आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवंक, आराधना करून देवाची कृपा वळोवंक ते आमकां आमचे मदें आयल्यात. ह्या संदर्भार परत तांकां तुमकां समेस्तांच्या तर्फेन हांव स्वागत मागता. आज विशेश करून तांच्या खातीर मागया, तांच्या भलायके खातीर, तांच्या मिसांवा खातीर आनी तांच्या सगळ्या जिविता खातीर आमी मागया. आनी खंडीत 60 वर्सां तांणी आदल्या म्हयन्यान सोंपयल्यांत आनी तांचें जिवीत सुखाचें, संतोशाचें, भलायकेचें जावं दी म्हूण ह्या संदर्भार मागून आतां पाद्र्यापा लागीं विनंती करता वो बावटो बार्ण हांगासर नोवेनाच्या उक्तावण करच्याक हांगासर कार्यदर्शी आणि उपाध्यक्ष फादर
नाग सोम्या दिन वासूया म्हणलें गीत गावया. सोम्या दिन वासूया तो बोरो, सोम्या दिन वासूया तो बोरो, सोम्या दिन वासूया तो बोरो, मोगा परिमिता सोकोरो. आता उद्घाटन केल्ल्या भोवमानाधिक बाप अनिल सजंतावन दोन संदेशाची उतरां. मानाधिक मेल्विन नोरोना विगार आणि तशेंच फादर रॉबर्ट क्रास्ता उपाध्यक्ष कार्यदर्शी आणि तशेंच हांगासर जमो जाल्यार तुमकां समेजता की आयच्या दिसाचे शुभाशय पाठयता. प्रत्येक रितीन बाळूक जेजूच्या फेस्ताक तयार जावन आज नोवेन आराम करच्या दिसा हो बावटो हांगासर उबयला. फाटल्या 15 वर्सां तावन हे फेस्त भोव अपुर्बायेन हांगासर चलता. गेल्या त्या वर्सा वजाच्या पुरशावाक आयिल्लो, भोव अपुर्बायेन हो पुरशांव केल्लो आनी तशेंच फेस्त हर एक वर्सा बऱ्या अपुर्बायेन जाता. मस्त लोक येतात हांगासर. जेजू बाळकाचे भक्तीपण लोकांक ते मस्त आसा म्हणून हे आमकां दाखोवन दिता. आज आमी ह्या नोवेनाक चालान दिवन बावटो उबयलो, वयर गेलो. तशेंच हांगासर जावचें बाळका जेजूचें नोवेन आनी तशेंच भक्तीपण कशें बावटो आमी उबारलो, वयर गेलो. तशेंच मुखल्या दिसांनी फाटल्या वर्सांनी बरें चलोन आयलां. मुखल्या वर्सांनी हें वाडत वचो. कशें तोर म्हळ्यार उबार म्हणून अर्थ. तशेंच हें भक्तीपणी उंचायेक पावूं, मस्त लोकांक बरेंपण मेळो. ह्या भक्तीपणा वरवीं जायत्या लोकांक आत्मीक आनी तशेंच लौकीक भक्तीपण, लौकीक उपकार मेळटा. त्या देखून लोक येतात. तशेंच मुखल्या दिसांनी असलींत बरेपणा समेजतांकी जावं दीत, बरी भलायकी, समाधान, संतोश, गरजाचे उपकार फावो जावं दी म्हणून मागता. आनी तशेंच आराधनाच्या वेळार आनी मिसाच्या वेळार आमी समेजता मागया आनी भक्तीपण समेजतांकी उपकारा पडोवन दी. देव बरें करूं. हांगासर येवन बावटो उबारून अधिकृत रितीन चालन दिल्ल्या आमच्या विगर बापांक हांव समेस्तांचे तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच संगात दिल्ल्या आमच्या विगर बापांक मेलविन नरोना बापांक, रॉबर्ट कस्ता बापांक, तशेंच उपाध्यक्ष एडवर्ड सेरावो, कार्यदर्शी लॉरन्स टिकुन्ना, धर्मवेळणीक, सर संघ संस्थेच्या मुखेल्यांक, गुरकारांक, लोकांक समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं. MC सलून वेल्ल्या मानेस्त राजेश कडालकरे तुकाय देव बरें करूं. आतां सर्वांनी इगर्जेवेचें दैविक कुळसो तेर्स आसा. 10:30 वरांक सक्रामेंताचें आराधन आसतलें. भक्तीन वांटेली जावचें. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं.
विचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुत्राक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्यावर गर्भे संभोलो अहंकार मरियेत हांव जल्मलो पोंस पिलाताका ताणे कस सुटले तुका कुसा जडलो तो मेलो आनी ताका निकेबिलो तो मेल्या मध्ये देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो परतून जिवंत जालो सर्गात चडलो सरपदेता देवपाच्या उजव्या बसला तेईतान जिव्याने मेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सतमंतां पवित्र आत्म्या कातोलीक सभे भक्तांचो एकता पत्कांचे भक्ताणे कुडीचे जेवणपण ससनाचे जिवीत आमेन ससनाच्या बाप्पा हांव तुका भेटयतां तुज्या ती मोगाच्या पुताची आमच्या समयानी सोडोनदारा जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आत्मो आनी देवपण आमच्या पत्कांच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्कांच्या परिपणा पासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशाव मारिपात आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर 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 देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर ये भगवंता देवा ये भगवंता बळवंता ये भगवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर आमच्या पत्काच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पत्काच्या परिपणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर 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 आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर
आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकाच्या परिपणापासून आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. 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 ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ये भगवंता देवा, ये भगवंता बळवंता, ये भगवंता आम्हारा, आमची आणि सगळ्या संसाराची काकळूत कर. ससनाच्या बापा हांव तुका भेटयता, तुझ्या अति मोगाच्या पुताची, आमच्या सौम्या आणि सडवंदारा जेजू क्रिस्ताची कुडानी रगत आत्मो आणि देवो आमच्या पथकाच्या आणि सगळ्या संसाराच्या पथकांच्या परिपूर्णापासून जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारिफा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूत कर. जेजूच्या
जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर जेजूच्या कठीण कष्टांच्या पाशावा मारी फार आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर ये भाग्यवंता देवा ये भाग्यवंता बळवंता ये भाग्यवंता आम्हारा आमची आणि सगळ्या संसाराची काकूट कर बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मध्ये आम्ही स्वागत करूया. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हे कंतार आम्ही गाऊया. नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनस्या नमो नमो सुडवंदरा सक्रामेतातम कारक्ष नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपाली पोनस्या नमो नमो सुडवंदरा सक्रामेतातम कारक्ष सर्गी सो देव तू आमकां मेळोंक रावला सर्गी सो देव तू आमकां मेळोंक रावला देपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला देपोन लिपोन तुवें उंड्याचें रूप घेतला उंड्या रूपार येवन तूं आमचे संगी रावता उंड्या रूपार येवन तूं आमचे संगी रावता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेजू ख्रिस्ता उंड्या रूपार
आशा नमो नमो सुडबुंदरा Sacramenta tam karakter जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुजे तावनो बुजवण आशेवन आमी हांगा आसाव ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कुरपे देण्या भंडार घेवन ये जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या जिणयेचे सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुझे तोंड बुजवून आशेवन हांगा रावल्या तुझे तोंड बुजवून आशेवन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजू ये आमकां मेळोवंक तूं ये तुझे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुझे कुरपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्या रुपाली पोनाच्या नमो नमो सुडबुंदरा Sacramenta tam karakter Namo namo Jesu Krista Hunya rupali ponasya Namo namo surbundara Sacramenta tam karakter सोम्या लागीं आमी सरता आसतना ताची गोडसाण आमी सागता आमच्या जिणेंतले सक्कड कोडू गडिता कोडू अनुभव ते सक्कड पयस वेतात सोम्या संगी वेळ आमी खर्चीत आसतना आमी संतुश्ट जाता दादोशी जाता कशें त्या बरगुड्यार पेद्रू आनी तशेंच जाकोब आनी जुवांव ते आसल्या वेळार सक्कड ते विसरले आनी तांकां बगले आमी हांगात आसचें बरें म्हणून जेजूच्या हजारांतल्यान आसचें म्हळ्यार हो तो अनुभव आमकां सक्कटांकी जाता आमच्या जिणयेच्या कश्टां दुखांतावन खंयची बेजार येतावन पयस सर्गींच्या आनंदांत आमी आसता सांगातास सोमी जेजू आमकां ताका साक्ष जावनय धाडटा लागीं सरतांव सोम्या सागतांव तुजी गोडसाण लागीं सरतांव सोम्या सागतांव तुजी गोडसाण तुझे संगी रावून विसरतांव जिणये खोडसाण तुझे संगी रावून विसरतांव जिणये खोडसाण संतोष जातांव आमी घेवून तुझे दर्शन संतोष जातांव आमी घेवून तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पविस्पर्शान साक्षी तुका आमी तुझ्या पविस्पर्शान नमो नमो जेजू ख्रिस्ता हुंड्या रुपाली पोनाच्या नमो नमो सुडबुंदरा Sacramenta tam karakter नमो नमो जेजू ख्रिस्ता
Sacramentam caraja, Sacramentam caraja. Hallelujah, 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 hallelujah. पुत्रानी पवित्र आराधन करता हूँ, करता हूँ, महिमा देता हूँ, परिशुद्ध दुनिया पवित्र पवित्र दान का श्रेष्ठ देवा तुझे आराधन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणिपात करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। नमो नमो जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोडवणदारा, या उंड्याच्या रुपार तूं आमच्या मदें आसाय. वर्तें खालतेपण तुवें आपणायलाय. आमच्या सांगाता रावच्या खातीर देव तूं तरी सर्गीचो वैभव कुशीक दवरनो ह्या उंड्यांत हांगासर आमच्या मदें तूं हजर आसाय. तुझे संगी वेळ आमी करचीत आसतना आमच्या जिणेची खंत बेजाराय आमी विसरता. संतोषो समाधान आमकां मेळटा. पेद्रू, जुआंव आनी जाकोब ताबोरगुड्यार तुजे संगी आसल्या वेळार सर्गीचो वैभव तांकां भोगूंक मेळ्ळो. संतोश तांकां जालो, दादोशी जाले आनी तांकां भोगलें थंयच आसल्यार कितलें बरें आशिल्लें. तुज्या लागीं तांणी म्हळें आमी हांगासर तंबू मारया रावया अशें म्हणून. पेद्रूकू, जुआंवकू आनी जाकोबा जाल्लो तो अनुभव हर एक फावटी तुजे मुखार आमी वेळ करचीत आसतना आमकां तूं दिताय. आज आमी हांगासर आसा मोगाळा सुमया जेजू. हांगासर चलचें ते व्हडलें फेस्त 12 तारखेर ताका तयार जावन आज हांगासर ह्या नोव्यानाची सुरवात आमी करता आसतना सकटाय आमी सांगाता मेळ्ळ्या. आमचे तेसांवां घेवन आमचे इरादे हाडून आमच्या वैयक्तीक जिणयेचे आनी तशेंच आमच्या लागीं मागोवंक विनंती केल्ल्यांच्यो गरजो, आमच्या कुटुंबाच्यो गरजो घेवन आमी आयल्या. खंडी जावनी तुवें आमकां वतलेल्या आनी दिल्ल्या आशिर्वादा खातीर आमी अर्घां दिता. सांगातास आमचे तेसांवाय तुज्या मुखार आमी दवरता. आमी करसूचो वेळ आमकां समाधानाचो कर. ह्या वेळांत दादोसपण आमकां दी. जायती राटावळ काम आसल्यारय भक्तीक हांगासर आयल्यात तें सगळें काम देगे दवरून कशें वावर करतल्या आनी केल्ल्या तुज्या शिसांक तुवें कुशीक आपोवन थोडो वेळ विशय घेवया म्हूण तुवें आपयलें. तशेंच घरची राटावळ, भुरग्यांचें शिकप, वावर हें सगळें आसल्यारय जायतीं जाणां आज हांगासर आयल्यात. तुजे समकर तुज्या हजारांत्यंत हो वेळ करसूंच्याक हांगा आयल्या कोणाकी निराशा जायना जावं दी. बगर पाटी येता आसतना दादोसकाय संतोश तांकां मेळो कर. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 आज पवित्र सभा जेजूचे नाव हे फेस्त आचरण करता. सांगात आस आयच्या भक्तीपणाचो विशय जावन आसा बाबार्थी जिणये वरवीं भुरग्यांक जैत मेळटा. ह्या दोनी विशयांचेर थोडो वेळ आमी नियाळ करया आनी मागया. सांगात आस आमी मिसाचें बलिदानी भेटयता. त्या वेळारय हो विशय मतीन दवरून घरांनी आसच्या भुरग्यां खातीर अर्घां दिवया आनी तांच्या खातीर मागया. कित्याक म्हळ्यार
ती पवी सभेचे मुखले जनांग आमच्या वडिलांनी आमकां भावार्थाचें बरें देणें दिलां तांतूं आमकां ल्हान व्हड केला प्रस्तुत काळार सभार चंचल करची वांकडे वाटे वरची साधनां जायतीं आसात भुरग्यांक चंचल करूंक आनी तशेंच आकर्शीत करूंक आनी हे सगळ्या वेळार तांकां आमी बरी मौल्य दिवची आनी सांगाताच ह्या भावार्थांत तांकां आमी शिक्षीत करचें भोव गरज आमी तांच्या खातीर मागूंक आसा तें आमी करया आज जेजूच्या जल्माचें फेस्त आमी आचारान केलें वर्सा मध्ये 2 व्हडलीं फेस्तां आमकां आसात एक पास्काचें फेस्त जेजू मरणांतावन जिवंत जाल्लें पवित्र सभा वाडोवन आयली तर तेंतावन मरण पावलो मनीस जिवंत जालो आनी ती खबर आयकता आसतना मस्त मनीस आकर्शीत जाले मस्त मनशांनी मरोंक पाटी सरनासतना आपल्या जिवाचें बलिदान भेटयलें सबार जाणांक हें पळोवन विचित्र भोगलें ही कसली मनशां मरणाक भियेनात अशें म्हणून आनी तादेखून तांचें मार्तीरपण पळोवन जायतीं मनशां पवित्र सभेंत आकर्शीत जायत आयलीं तांकां प्रेरण आनी तांकां धैर्य जावन आसा मरणांतावन जिवंत उठलो क्रिस्त आनी तादेखून आमी हें फेस्त एक हप्तो सदांय चलयता पास्काचें फेस्त जाल्या उपरांत सदांय महिमा आमी गायता तितले मात न्ही हर एक आयतार वर्सा मदलो पास्काच्या फेस्ताचें आचरण व्हडलें फेस्त हें तेच प्रमाणे आमचें सोडवण करच्या खातीर ह्या संवसारांत आयलो जेजू क्रिस्त मनीस जावन ह्या संवसारांत आयिल्लें फेस्त आनी एक व्हडलें फेस्त एका दिसाक सीमीत करचें तसलें लिमीट करचें तसलें फेस्त न्ही बगार एक हप्तो ते आमी आचरण करता एक हप्तो आनी अशें पवित्र सभा उखलून दाखयता ह्या फेस्ताचो महत्व देव आमच्या खातीर मनीस जावन ह्या संवसारांत आयलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जुदेव धर्मांत रिवाज आशिल्ले प्रमाणे जेजू बाळकाक ताच्या माय बापांनी तेंपलाक व्हरून ताका भेटयलो सालुकान बरयल्ल्या सुवार्तेंत 2 अध्याय 21वी ओळ आमी पळयता जेजूक तेंपलांत भेटयता आसतना ताका कितें केलें गे म्हणून सालुकान बरयल्ली सुवार्ता अध्याय 2 ओळ 21 बाळकाक नांव दवरतात बाळकाक 8वो दीस भरताच ताका सुन्नत करतना जेजू म्हूण नांव दवरलें हें नांव तो गर्भ सांबाळचे आदींच देवदूतान दिल्लें आमकां ह्या संवसारांत जल्मोन आयिल्ल्यांक थोडे संगती ते आमच्या हातांत नात पण सांगल्यार आमी कोणाच्या कुटुंबांत जल्मता सोलो जावन जल्मोवचें की चली जावन जल्मोवचें खंयच्या घरांत जल्मोवचें हे सगळें आमकां चॉयसस ऑप्शन्स नात मागीर जिणेंत आमी कितें करता तें आमच्या प्रयत्नाचेर होंदून आसता पूण जल्मोवन येवच्या संवसारांत आमकां तातूंत चान्सस ऑप्शन्स हे सगळे नात आयके नात आमकां जल्मले उपरांत नांव दवरचें आनी ताच्या मागीर सोलो आनी चली म्हूण कळचें जल्मले उपरांत आतां वैज्ञानीक रितीन सोदून काडटात पूण थोड्या वर्सां आदीं तें नातिल्लें पूण पळया हांगासर जेजू बाळकाक तेंपलांत भेटयलो आनी ताका सुन्नत करतना आमकां क्रिस्तांवांक पवित्र स्नान दितात आनी त्या वेळार एका भुरग्याक नांव दितात जेजूक सुन्नत करतना जुदेव धर्माचे पवित्र स्नान तें जल्मल्या भुरग्यांक तांकां जुदेव धर्मांत भितर काण घेवचें आनी ताका जेजू म्हूण नांव दवरलें हें नांव तो गर्भ सांबाळचे आदींच
म्हळ्यार घर बेस जाल्या उपरांत न्ही ताच्या पयलेंच नांव ताका तें दिल्लें देवदूतान. जेजू म्हणलें नांव कितलें वर्थ तें नांव तें. ह्या नांवाचो अर्थ कितें गे म्हणून कित्या खातीर जेजूक हें नांव दिलें. देवदूतान सांगलें मोरयेक आनी तशेंच जुजेक खंयचें नांव दिजें गी म्हणून. ह्या नांवाचो अर्थ काय म्हळ्यार सोडयता तो, सुटका दिता तो, सोडवण. पोरण्या सोल्ल्यांत हाका ताळपडचीं नांवां आसात. जोशुआ जेजूचें नांव आमी आंग्ल भाशेंत पयलें लात्यांत ताज्या उपरांत इंग्लीश भाशेंत तें भाशांतर करन आमी तें जेजू म्हणटा. पूण ताका नांव दिता आसतना दिल्लें नांव येशुवा. येशुवा सांगया आमी सगळ्या जेजूचें नांव येशुवा. जुदेव भाशेंत ताका तेंपलांत भेटयता आसतना सुन्नात करतना ताका दिलें नांव येशुवा. येशुवा म्हूण सांगल्यार सोडयता तो. कोणाक खंय तावन सोडयता. पोरण्या सोल्ल्यांत मोइजेन इस्रायल प्रजेक गुलामपणांतावन सोडून भायर हाडलें. ती परजा सोडून हाडलेली परत्यान परत्यान सूख वाटेन सरली. आनी तांणी तांच्या मनशा सायबावरी कितें करूंक आसा भोंवतणी पळयलें लोक कितें करतात तेंच तांणी केलें. तांकां बसयल्या गांवाक हाडलें पूण जाल्यार परत्यान त्या पातकांत परते रावले. देवान ताच्या विचित्र मांडावळीन कितें केलें म्हूण सांगल्यार केवळ त्या परजेक मात न्ही म्हाका संवसारांतल्या सकड लोकांक पातकाच्या गुलामपणांतावन सोडून हाडच्या खातीर ताणें ताच्याच पुताक धाडलो. आनी ताका ह्या संवसारांत धाडटा आसतना तो दूत येवन संदेश दिताना तें नांव दिलें. ताका कितें नांव दवरचें गे म्हणून येशुवा. तुमकां कोणाक हांगासर आसल्यांक तुमी जल्माच्या आदीं तें नांव खंय बरोवन दवरलें आसा गी बुकांत पेपरांत खंय म्हणी कोणाक म्हणी आसा गी. तुमच्या आवय बापायन कांय सांगिल्लें आसा गी हेंत नांव तुमकां दवरूंक आमी बुकान बरोवन दवरलें म्हणून कोणाक ना. या तुमी कोणाच्या भुरग्यांक नांव दिवंक पयलेंत निर्धार करून दवरलो आसा गे ना गुत्तू ना. पूण पळय ह्या संवसारांत एका व्यक्तीक मात्र अशें एक मांडावळ आसली ती देवान केल्ली. आमकां कोणाक गुत्तू ना कोण केदाळ जल्मता म्हूण गुत्तू ना. पूण तो जल्माच्या आदींच शतमाना आदीं 1 वर्सा आदीं न्ही शतमाना आदीं तो ह्या संवसारांत जल्मोसो आसा. आनी तो जल्मता आसतना कितें ताका नांव दिजें म्हूण न्ही देवान तें सांगून दिल्लें वर्तें नांव. देखून हें नांव थंयसर वचून तेंपलांत दिलें पूण तें नांव दिल्लें कोणें देवान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या सोम्याचें नांव देवानंत फिक्स केल्लें ह्या संवसारांत येवच्या आदींच. आनी त्या देखून सांग पावल काले म्हणटा म्हूण जाल्यार हें नांव सरकार आनी संवसारांत वर्तें नांव. आनी ह्या नांवाक सक्कड दिंबी मोडूंक जाय. सक्कड मनशाची साल्वासांव जायचें जाल्यार सगळ्या मनशांनी ह्या नांवाक दिंबी घालूंक जाय. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांग पावलो आसा पळय उरले धर्मदूत ते जेजू सांगता आशिल्ले 3 वर्सां तो कालें उलयता आनी तामेर कालें करता हें सगळें तांणी पळयलें. तितलें पळयल्या उपरांत तो खुर्सार मरता आसतना ते पुरा विसरले. देखून धांवले पुरा जाणी तांच्या वावरा फाटीं गेले पुराय. मागीर परत तांकां उडासांत आयलें कशें जेजून सांगिल्लें तुमकां निती सभा अधीन करतले आनी ताज्या मागीर तणके उबे करतले त्या वेळार तुमी कितें उलयतात तें सगळें तुमकां पवित्र आत्मो तुमच्या मतींत घालतलो अशें म्हणून. मागीर वचून ताणें सुवार्ता प्रगट केली. पूण हो सांग पावलो आसा पळय तो जेजू सांगाता नातुल्लोत. जेजू सांगाता नातुल्लोत तो जेजूच्या सभेच्या वयर म्हळ्यार ताका पातयेवन कोण सकडी पवित्र सभेक येतात तांच्या वयर इतलो द्वेश आसलो राग आसलो की ते कशें नाश करचें म्हणून ताणें ताच्या तर्कांनी तें दाखोवन दिल्लें. तितल्या पावनांतल्याक हिंसाय ताणें केल्ली. पूण केदाळ एकटें परिवर्तन जालो. तो हळू त्या सक्कड धर्मदूतापराचो चड सुवार्ता प्रगट केल्लो आपोस्तोल जालो तो. प्रेज द लॉर्ड,
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. जेजून कितें सुवार्थ प्रगट केल्ली पळय ती भोव अपूर्वयन जाणा आसलो व्यक्ती आसा जाल्यार सांग पावल. देखून ताणें कितलीं पत्रां बरयल्यां लागीं लागीं अर्दो नवो सल्लो तूं म्हूण येता तो ताणें बरयल्लो सांग पावलून. कित्याक म्हळ्यार जेजूची शिकवण भोव गुणायन आनी भोव अर्थबरीत रितीन कळीत आसलो वो आपोस्तोल. कित्याक म्हळ्यार ताका पोरणो सल्लो बरो कोतालो. हेर सगळे धर्मदूत पळय मास लिवपाचे आनी ताच्या मागीर उरलें केलें सादें काम करचें सुंकागार तांकां पुरो पवित्र पुस्तक बायबल शिकोवंक वेळ नातलो. पूण हाका बरें गोत आसलें सगळ्यां परस. आनी ताका देखून त्या उजवाडांत कितें पोरण्या सोल्ल्यान देवान सांगून दिलां प्रवाद्या मुखांतर नितीकर्ता मुखांतर किर्तनांनी तें पुरो बरें कळीत आसलें. देखून जेजूचें मिसांव आनी ताचें मरण आनी जिवंतपणी ताका बरें समजलें. आनी ताका देखून तो फिलिपिकारान बरयल्ल्या पत्रांत तो काल्या म्हणटा की म्हूण सांगल्यार हांगासर आसा तो कित्या खातीर हें पत्र बरयता म्हळ्यार तो सुवार्थ प्रगट करीत गेलो. एक फावटी मासेदोनियाक वता आसतना थंय फिलीप म्हणल्या एका चक्रवर्तीन ताज्या नांवान एक टाउनशीप म्हण सांगल्यार एक नगर शहर बांदलें आनी त्या शहराक वचून सुवार्थ प्रगट केली. फिलिप्पी म्हणलो गांव तें नांव त्या चक्रवर्तीन त्या गांवाक दिल्लें ताज्या नांवान पर्मनंट उरच्या खातीर. आनी ते लोक सांग पावलून सुवार्थ प्रगट करता आसतना भारी आतुरायेन स्विकार करूंक लागले सुवार्थ. आनी ताजे उपरांत ती सुवार्थ तांच्या थंय बरी रमली. हेर सभांक सांग पावलो पळय तांकां करेक्शन दिवन तिदवणी दिवन बरयता. पूण फिलिपिकारान तशें बरयना तो तांकां कांय करता म्हळ्यार एनकरेज उत्तेजन दिता. भोव अपूर्वयन तांकां उद्देशून तो बरयता. आनी अशें बरयतना तो कांय करता म्हूण सांगल्यार आळे थोडे मनीस तो म्हणटा थोडे मनीस नांवा खातीर थोडे मनीस मसरान सुवार्थ प्रगट करतात. पूण आपणे केल्ली सुवार्थ प्रगट केल्ली आसा पळय ती नीज रितीन केल्ली. देखून तुमी कोणाकी बली जायनाकात म्हणटा. आनी ताज्या उपरांत आमचे थंय म्हळ्यार कोण क्रिस्ताक पाती येता तांचे थंय कांय आसा जे घालतेपण अशें म्हणटा. आनी ताका देखून तो एक सर दिता जेजू क्रिस्ताचे. तो काय म्हणटा म्हळ्यार तुमचें मन क्रिस्त जेजूचें मन जावन सैमान तो देव जेजू क्रिस्त सैमान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लोबदोन रावलो ना. दुसरो कोण जाल्यार म्हणटाले म्हाका घाल्या धाडटाय तो पवित्र आत्मान ताका धाड तूं संवसारान आमी तुजे बराबर न्ही देखून तो वचून दी म्हणटाले. आमी मनशां नाल्यार तशें म्हणटा न्ही. थोडे फावटी खंयच्या कश्टांच्या कामाक वचोंक आसल्यार आमी तेणे पळयता कोण पयलें आत वयर घालता मुखार येता की म्हणून. आमचें नांव काडल्यार मागीर म्हणटा हांव येतालो पूण भारी बिजी आसा त्या दिसा हांव त्या दिसा मस्त काम आसा म्हाका नातल्यार म्हणून येतालो खंडीत वचोवं ना म्हाका. काय करचें कारण आनी एकल्याचें माथ्यार घालचें काम हांव येता म्हूण ना. पूण जेजू काय करता म्हळ्यार तो फाटी रावना. ही खुशी बापाची जारी करच्या खातीर तो कालतो जावन ह्या संवसारांत आयलो. मनशा सारको जावन गुलामांचें रूप कोणा मनशाक गुलाम जावंक जाय स्लेव गुलाम जावचें म्हळ्यार कालें गुलाम जावचें म्हळ्यार आपणाक चिंतूंक ना स्वातंत्र्य ना आनी एकल्याची खुशी पाळची जीणभर कोणाक जाय तें कोणाकी नाका मन जातींगी नाका देखून न्ही तांणी भायर जावंक प्रयत्न करचें मन जातींनी. तांकां एका केजी भितर गेल्यार गुडा भितर गेल्यार ती केदाळा भायर वचोंक अवकाश मेळटा की म्हण राखून रावता कोणाकी नाका गुलाम जावन रावंक सगळ्यांक स्वातंत्र्य जायचें. पूण जेजू काय करता आमच्या सुटके खातीर तो गुलाम जावन गुलामाचें रूप घेवन ताणें आपणाक खाली केलो. कितलो खाली केलो पुरत्या रितीन कांय बाकी दवरना एक इंची सहित बाकी दवरना पुरा खाली करन तो आयलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाक कालतो करन मोरा पर्यंत कुर्साच्या मोरा पर्यंत कितलें एक इन्सल्टींग मरण हें. आमकां कोणें एक उतर इन्सल्टींग सांगल्यार भारी बेजार जाता राती न्हिदी पडना. थोडे फावटी सडन जाग जाता तें उतरां आयकून एकादो मती घेताना स्वप्नांत आयलीं जाल्यार स्वप्नां अशें म्हळें इन्सल्ट सोसूंक जायना हें मरण सोडया. आनी तांतू कालें म्हूण सांगल्यार हें इन्सल्टींग मरण कोणाक क्रिमिनलाक दिवचें कालें क्रिमिनल केल्लें वाडिल्लेंगी गुण केल्लेंगी उलोवंक केल्लेंगी पत्कां बुकशिल्लेंगी खंय आसा एक म्हण मिस्टेक सोदल्यार एक्की मिस्टेक ना. आनी तशें जाल्यान तो कालतो जावन कुर्साच्या मरणा पर्यंत कालतो जावन विधेय जालो. कितलो कालतो जालो पळय आमकां कालतेपण जावचें म्हळ्यार भारी कश्ट भारी कश्ट. थोडे फावटी इगर्जेक आयिल्ल्यांक खंय फाटीं बसल्यार मुखार आपयल्यार कालें जाता इन्सल्ट जाता न्ही येवन बसनात मुखार फाटीं आसल्यार मुखार आपयल्यार येवंक नाका
कित्याक म्हणशाला मुखार येवचें म्हळ्यार कालें इन्सल्ट खंय देवाच्या वेदीला घेवचें म्हळ्यार तुमी बरें मुखार येवन बसल्यात थोडे फावटी आमी पळयता काल म्हळ्यार मनशांनी फाट्टी बसचें मुखार ये म्हळ्यार येवं काय करना कित्याक म्हळ्यार इन्सल्ट जाता मुखार आयल्यार देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आमी बावटो उबारलो न्ही वयर तशें देवान ताका अति उंच उबारलो कितून पर्यंत मागीर उबारूं ना तितून पर्यंत वयर पर्यंत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवा मुखार कितली मनशां खालती जातात विधेय जातात तितले देव उंचायक उबारता तितून पर्यंत पुरो सक्कडी झिरो मुसोर आयलो आनी ताका सक्कडा प्रास अति उंच उबारलो आमच्या सोम्याक देखून देवान ताका अति उंच उबारलो आनी सर्व नांवां प्रास वर्ते नांव ताका दिलें अशें ताणें खुशी वेली भागवसय म्हणून ह्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी आनी परगटीचे म्हणून हर एका जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू क्रिस्त म्हणून सोमी प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देवान बापान सोम्याक अति उंच उबारलो आनी सक्कडांनी ताका दिमी मोडीजे आनी ताचें नांव आमी उसारीचे देवानी आमकां कळीत केलां सक्कडांनी ताच्या नांवाक घाल जायचे दिमी घालीचे म्हळ्यार अर्थ केला म्हळ्यार ताचे तावन आमी शिकचे आमी जर तर जिणेंत उंचायेक सोडूंक अपेक्षीत हांव वर्ती जावंक आशेत हांव आयचो विशय पळया भावार्थी जिणये वरवीं भुरग्यांक काले मेळटा भुरग्यांक जैत मेळटा देखून जैत मेळचे जाल्यार कांय गरजे सोम्या मुखार दिंबी घालीचे आनी ताजे तावन आमी शिकचे ह्या नांवाक हें वर्तें नांव सांत पावलून सांगिल्लें त्या नांवाक आमी मान करून गीत गावया जेजू तुजें नांव देवान दिल्लें नांव संवसारांत अति वर्तें नांव आनी ह्या नांवाक आमी सक्कटान दिमी मोडीचे म्हूण देवान आमकां सांगलां ह्या नांवाक स्तुती गावया मान करया आनी ताज्या उपरांत हें गीत आमी गावयात जेजू तुझे नाव म्हज्या वोंटांचेर जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचेर जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदां मुजेत जेजू तुझे नाव म्हज्या वोंटांचेर जेजू तुझे नाव मेटा मेटांचेर जेजू तुझे नाव सकाळी सांजे जेजू सदां मुजेत जेजू तुझे नाव उठां बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विशेव घेताना जेजू सदां मुजेत जेजू तुझे नाव उठां बसताना जेजू तुझे नाव खाता जेवताना जेजू तुझे नाव विशेव घेताना जेजू सदां मुजेत जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी जेजू सदां मुजेत जेजू तुझे नाव म्हज्या कामांनी जेजू तुझे नाव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुझे नाव सुखा दुखांनी जेजू सदां मुजेत
तुझे नाव मुझा एक सुरपोना, जेजू तुझे नाव मुझा दुर्बळ काय, जेजू तुझे नाव सरसाडून घालताना, जेजू सदा मुझे जेजू तुझे नाव मुझा एक सुरपोना, जेजू तुझे नाव मुझा दुर्बळ काय, जेजू तुझे नाव सरसाडून घालताना, जेजू सदा मुझे जेजू तुझे नाव मुझा बोगनानी, जेजू तुझे नाव मुझा ओढण्यानी, जेजू तुझे नाव मुझा ताळण्यानी, जेजू सदा मुझे जेजू तुझे नाव मुझा बोगनानी, जेजू तुझे नाव मुझा ओढण्यानी, जेजू तुझे नाव मुझा ताळण्यानी, जेजू सदा मुझे जेजू तुझे नाव मुझा भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझा जाणत्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझा उतर प्राय, जेजू सदा मुझे जेजू तुझे नाव मुझा भुरग्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझा जाणत्यापणा, जेजू तुझे नाव मुझा उतर प्राय, जेजू सदा मुझे हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. बस आम्ही आमच्या मागणे काम करच्यान बारी एक्सपर्ट परिणतान आमच्या मागणे कामान बुद्धूच्यान बारी हुशारान पूण आमी आतां गायिल्लें गीत आसा पळय तें काल म्हणटा म्हळ्यार आमचें काम आमी मागणें करीचें म्हणून मागणें कशें कामां परिवर्तन जाता मागणें कशें कामां परिवर्तन जाता एकलो आसा तो केदाळे दोस्ते आसता कित्याक म्हळ्यार ताजे लागीं आमी मागोवंक बसल्यार ताका मोसोर जाता हां देखून तो कालें करता उडयता हांगा भितर कालें पुरा उडयता तो हांगा येवन मागण्या बसचें आमी देखून ते दाळात तेवचें पुरो उडास कालें गेला म्हणून बीग गेला नांगी रान्नीर कांय सोडलांगी तें पुरो उडास येवचें केदाळा उरल्या वेळार येना हांगा बसल्या वेळार बरें करून सुडाट रितीन बसल्या वेळार हें पुरें येवचें मतीक हांगा सक्कडी न्ही सक्कडी येवचें थंयत खंय दवरला हांवें सावी ती खंय म्हणून कळना उडास येना मागीर ट्राय करचें सोदूंक ट्राय करचें मागणें कालें जालें काम जालें जबाबदारी जाली येवचें मागोवंक म्हणून न्ही हांवें म्हळ्यार हांगा म्हणचें न्ही खंय जाल्यार केदाळे जाल्यार जराल रितीन आमी मागण्याक गेल्ल्या कडेन अले प्रसंग ती चड येवचें मतीक हय तें ID कार्ड पोर आयिल्लें खंयच्या बुकान दवरलां म्हूण उडास येना भारी अर्जंट आसा
खंयचे कडेन दवरला गे म्हणून स्वच्छ स्वच्छ खंय बसचें हांगा पूण घरा स्वच्छ सगळ्यांनी बसोन हांगा न्ही मागणें कालें करचें म्हळ्यार परिवर्तन करचें खंयच्यात राटावळीन तेच म्हणटा पुरा येता उडास न्ही भुरग्यांक धाडूंक थंय हांगा पुरा सगळी येता उडास ताजे मदें मदें मस्त खाली इंटरवल्सांनी पुरो आसतात पिक्चरान कशे इंटरवल्स आसात पळय तेर्सा वेळार सुमार इंटरवल्स आसतात पुराय कशें मागणें आमी आमच्या राटावळींनी परिवर्तन करता गे म्हणून पूण आमकां देवाचो अनुभव जोडिल्ले मनीस खाले म्हणटा ती म्हणून सांगल्यार आमी ते सगळे विसरचे देवा मुखार बसतना तो देवाक मात्र दिजे वेळ प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमी देवाक दिवचो वेळ तो देवाक मात्र दिजे देखून न्ही काल म्हळां सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या आत्मान आनी सगळ्या तुज्या मनान बरी इम्पॉर्टंट हे सगळें उरलें पुरा सांगलें आयकता हें मन आसा पळय तें आयकलां देखून सगळें तुज्या मनान देखून एक मायनस केल्यार उरलें पुरो तैंत पडटा माटोव पळय त्या 4 काम्यान एक काडना पळय चप्पटे पडटा न्ही तशें हें एक मौन काडलें जाल्यार गुंजें आहा पळय तें उरलें पुरो तैंत पडटा पुराय आनी त्या देखून कालें करचें म्हणून सांगल्यार चारी संगती बरें करून दवरचें ಒಟ್ಟು ಸಂಗತ ದೋರ್ಜೆ आमचे मागणे ಚಪ್ಪರ ಕರೆಕ್ಟರ वजे जाल्यार सोम्या मुखार पुरा चारी कांबे सोम्या निट्टा सजे एक परत जाल्यार उरलें पुरा परतता त्या देखून ते परतो सोडून वच देखून पळया ह्या गितांत कितले सोबीत रितीन सांगला जेजू तुजें नांव म्हज्या कामांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या कश्टांनी जेजू तुजें नांव म्हज्या सुखा दुखांनी आनी सदांच हर एका संगतींत आसा सकाळी उठून सांजेर पर्यंत कालें पर करता पळय तातूंत जेजूचें नांव आमच्या मोतीन आसजे उसारी जे आमी तें कालता म्हळ्यार आमचें काम मागणें जाता उलटें करचें न्ही आमचें मागणें काम करचें न्ही राटावळी करचें न्ही बगार आमचें सगळें राटावळी कालें करचें म्हळ्यार तें आमी परिवर्तन करचें कन्वर्ट करचें खंयच्यांत जेजू थंय मागण्यांत परिवर्तन करचें कशें कशें म्हळ्यार ताचो उडास आमच्या जिणेंत दवरून ताचो उडास आमच्या जिणेंत दवरून कोणीय मनीस आपणाचो वेळ देवाक दिल्ले मनीस कोणी कालें लुकसाणार पडोवना खंय ना लुकसाणार पडोन कोणी मनीस आपणाचो वेळ देवाक दिल्लो आनी मागीर ताच्या खातीर कितें केल्लें मनीस केदाळय चरित्रेंत पळोवंक मेळना हांवें म्हजो वेळ इतलो देवाक दिलो आनी पुरा म्हाका लुकसाण जालें वाटेर पडलो म्हूण कोणें सांगलें ना ताजे बदलाक आपणाचे राटावळी देगे दवरून आयिल्ल्या मनशांक थोडी परीक्षा जाल्यार जावंक पुरो न्ही म्हूण न्ही पूण तांकां देव ऊंच उबारता कित्याक म्हळ्यार देवान जेजू क्रिस्तांत केलां आनी जेजू क्रिस्तान ताजेर पातयेन दवरल्या हर एका मनशान तें केलां कश्ट बगूंक मेळ्ळ्यात मारतीरपण बगूंक मेळ्ळां पूण पवित्र सभा आमी समेस्ताय तांकां शतमानां गेल्यार तांकां आमी उडास काडून मान करता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूचें नांव आमी उसारूंक जाय केदाळा भुरगेपणांत आज आमी भुरग्यां खातीर मागूंक आमी आयल्या हांगासर जेजूचें नांव आमी उसारूंक जाय जे भुरगेपणार आनी जेजूचें नांव आमी उसारूंक जाय जे केदाळा जाणटेपणार म्हळ्यार केदाळा उतर प्रायरास जाणटेपणार म्हळ्यार केदाळा जाणटेपणार म्हळ्यार आमी हें उलयतना काल्या म्हणटा म्हूण सांगल्यार भुरगो तरणाटो मातारो म्हणटा गोवा तेणे गेल्यार काले म्हणटात तांकां ते मातारो म्हणलो शब्द बरो लागना हां आयकून बरें लागना थोड्यांक राग येता मातारो तुवें जाता म्हणटात न्ही ते काले म्हणटात जाणटे म्हणटात उतर प्राय पावल्यां काले म्हणटात जाणटे म्हणटात पूण हांगासर जाणटेपणार म्हूण सांगलां जाणटेपण म्हळ्यार कालें वोटू घालूंक अर्घ जाल्ले आपले ते पुरो जाणटे म्हळ्यार तांकां बुद आसा न्ही डिस्क्रिशन आसा खंयचें सारकें खंयचें सूख म्हणून गोत्ता आसा देखून जाणटेपणार मागीर उतर प्रायर आसा भुरगेपणार जेजूचें नांव आसता मस्त आसता एकल्यान काल एकल्या भुरग्याक काडलो ताका 2.5 वर्सां जाल्यान मात्र देखून ती आतांत म्हणटात काले म्हणून सांगल्यार परगांवांत आसचें ती म्हणटात ताका खुशी जाल्यार आमी सपोर्ट आसा म्हणून कालें करूं पाद्राब जावं 2.5 वर्सां प्राय उलोवंक येना मिसा गेल्ल्या कडेन तें कालें करता पळय पाद्राब तें परत घरा वचून एक्शन करचें गे ताणें कालें करचें अशें करचें आनी त्या भायर अशें उखलचें आनी परत तें पळोवन आवय बापूय म्हणटात पाद्राब जाता जाल्यार जावं दी म्हणून ल्हान प्रायर सगळ्यांकी भारी खुशी लोप घालचो आल्तार येवचें कंतारां म्हणचीं आनी ताच्या भायर बेसांव मागचें बेस्ट
मागीर केदाळा जेजूचें नांव म्हणून आनी लज दिसता केदाळा हां 8 9 जाताना इल्ले उणें जावन येता न्ही 10वी जाल्या उपरांत आनी इल्लेशें उणें जाता मागीर PUC पावता आसतना क्रिकेटाची नांवां फिल्म स्टारांची नांवां आनी ताज्या उपरांत कळलें मोबायल आसा लेटेस्ट तें ताजी टॅक्नोलॉजी कळली हां तें पुरो बरें कोत्ता इसारा तुमी तांच्या कडेन तें पुरो करून दिता तुमी अंगडी ते हांगा व्हरचें म्हणून रिपेरी करून घरा भुरग्यां पळय तांच्या कडेन दिया धाकट्या भुरग्यां कडेन तांकां कोत्ता कशें खंय कालें करचें गे म्हणून तरणाट्या प्राय पावाना आपणें ना मागीर परत्यान सवकास पाटी येता केदाळा केदाळा हां एक एकलें आसतना सुडाल जावचें न्ही सोलोंक आनी पुरा सांगात आसल्यार सोलोंक इल्लें फास्ट कश्ट देखून घालें जायचें जोडी जायचें ते दाळा परत्यान बसयतात सांगात आं फास्ट जावचें आपणें तें इल्लेशें खाडू घालून ताका खाडू घालचें म्हणल्यार पांयांक आपणें माडा सट्टना देखून केदाळाक म्हूण सांगल्यार दोगां सांगाता मेळटा मागीर परत्यान येता कोण पयस केल्लो देव जेजू परत्यान भितर येता सवकास येजेत पडटा कित्याक म्हूण सांगल्यार घरा भुरगें जाता आसतना ताजी खंत बेजारां आसता आनी ताजी खंत बेजारां आसतना हे कितलें जोडल्यार पावना म्हूण बगता अनसर्टनिटीज येता जिणयेंत अभद्रता येता त्या दाळा कोण भद्रता दिता जेजू त्या दाळा सवकास येतात मागीर न्ही मागीर उतर पर्यार कशें आसता म्हणया देखून कालें म्हणटात खंयच्या घरा भितर येता आसतना जर तर तुमकां कालें दिसलें जाल्यार पॉन्ड्स पावडर दिसल्यार आनी त्या भायर कालें भुरग्यांक ल्हानपणां दिवचें आपणें पिवचें आनी पुरा पयलें पुरा ग्रायप वॉटर म्हणटालें आतां तें आसल्यार घरा भितर येताना कालें अर्थ हांगा ल्हानशें बाळशें आसा म्हणून अर्थ ल्हानशें बाळशें आसा म्हणून अर्थ मेजार ह्या खंयच्या कडेन पळोवंक मेळ्ळ्यार ताज्या मागीर इल्लेशें कालें म्हूण सांगल्यार झांडू बाम आनी त्या भायर विक्स तें पुरो मेजार पळोवंक मेळ्ळ्यार कालें घरा भुरगीं शिकचीं आसात व्हड जावन आयल्यान तांकां शिकपाक पयशे जायचे न्ही टेन्शन जाता देखून इल्लेशें बाम सारोवचें हांगा न्ही गे बाम आनी सारोवचें ताज्या मागीर घरा भितर येता आसतना कांय इल्लेशें सेंट आनी ताज्या उपरांत कालें इल्लेशें कल्लार येणें पर लागोवचें आसल्यार कालें अर्थ तरणाटी आसा म्हणून अर्थ न्ही गे तरणाटे आसा म्हणून अर्थ मागीर घरा भितर आसतना कांय हे कालें वता गे लोटस नातल्यार अगरबत्ती तेले पुरा पळोवंक वास आयलो जाल्यार भितर येताना घरा भितर येताना कालें अर्थ हां घरा प्रायेचें आसात म्हणून अर्थ कित्याक म्हळ्यार तांकां गुत्त आसा आनी मस्तू दीस नात देखून ताका पेटोवंक येच्या पयलें इल्लेशें माग घेया आमी कितें सोडूलें आपणें त्या अर्द्या प्रायर मध्यगत तें इल्लेशें भरती करूंक तेर्स म्हणची मागणें म्हणची देवाक अगरबत्ती पेटोवचें आनी ताज्या उपरांत कॅन्डल पेटोवची मनशां घरा आसात म्हणून अर्थ न्ही पूण आमी कालें करचें म्हणून हें कांतार बरें आमकां म्हणटा कालें म्हणटा सांगल्यार आमच्या कामांनी आमच्या कश्टांनी आमच्या दुखांनी सकाळीं सांजेर एकसूरपणांत दुर्बळकायेंत भुरगेपणार उतर प्रायर जाणटे प्रायर मदेगत आमच्या ताळण्यांनी आनी बोगण्यांनी हरयेक पावटी आमी कालें करचें म्हळ्यार जेजूचें नांव आमी उसारचें वर्तें नांव देवान दिलें नांव संवसारांत पातळी सर्गार एकच नांव वर्तें नांव आसचें जेजूचें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 जेजूच्या नांवाक महिमा जावं हालेलुया आज आमी जेजूचें नांव वर्तें नांव ह्या नांवाचें फेस्त आमी आचरण करता आसतना जाल्यार बागी दिसा आमी भुरग्यां खातीर आज मागता भुरग्यां खातीर आमी मागता देवाचेर पातयेणी देवाचेर भावार्थ दवरचो तें कालें करता म्हळ्यार भुरग्यांक आनी आमकां सगळ्यांक जैत दिता आमकां सगळ्यांक दादोशी करता आनी त्या देखून आमी आज प्रत्येक रितीन ह्या नोवेनाच्या दिसांनी पयल्या दिसा भुरग्यां खातीर आमी मागता भुरग्यां खातीर कित्या खातीर मागचें आमी आज कित्याक म्हूण सांगल्यार पयलें नंबर मस्त आसलें 5, 6, 7 ते दाळा कांय वचून रडल्यार आवय बापाय लागीं एक पाटी पडटलो आयकुच्या बदलाक कळ्ळां दुसरीं आसा तें घरा तेका सौगां देखून हर एकल्याचें आयकूंक फुरसत नासली तांणी मॅनेज करचें जालें पुरा मागीर वडांकी गळी पडटलें वडां भुरगीं पळय इल्लेशें ताका पळोवंक जायना म्हणून आतां तें बरें जायना आतां कोणी रोडून आयलीं जाल्यार तांणी इसारल्याचे सर दितात पाटी भुरग्यांनी न्ही
आतां तांणी इसरल्याचे की सट दितात कालें करूं कितें करूं खुशी करूं नातर कालें म्हण गडीबिडी जाता मागीर दिनातल्यार भिरांत मस्त आसा कोणाक म्हळ्यार भुरग्यांच्या वरवीं चड व्हडांक भिरांत चड आसा आजकाल त्या देखून कालें जाय गी म्हूण सांगल्यार भुरग्यांक हे गूण आसूंक जाय आयच्या ते भारी उणें उणें जावन आयल्यात आदल्या काळार आसले बरे गूण आहात पळय ते कुटुंबांनी मस्त उणें 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 जावन आयल्यात कितें गरज आहा पळय ताच्याकी सडीत दितात कली भिरांत गे म्हूण सांगल्यार कालें जायत जाल्यार आनी ताज्या उपरांत वायट गरज जाल्यार देखून तें परा चिंतूंक नाका तें कोणें केल्लें चॉयस हे अनसर्टनिटी भिरांत आनी आसा पळय कोणें केल्लें चॉयस कोणें केल्लें देवान दिल्लें न्ही आमी मागून काण गेले न्ही आमी मागून काण गेले कशें आमी तेंय पळयलें खंय वता पाश्चात्य गांवां पळयलें ते परा गोरे गोरे आसात मनशां आनी तांचें जिवीत पळयतना बारी सोबीत सोबीत दिसता देखून आमी तें कालें केलें एडॉप्ट केलें अनुकरण केलें आतां परत्यान थंय पळयचें आमी तें पळोवन वचना हांव कालें जालां थंय पुरा थंय पळयलें न्ही थोड्या वर्सां आदीं आमकां तशेंच जायचें म्हणून आतां तांकां पळयचें आमी परत्यान तांची गत कालें जालां गे म्हणून तांची गत कालें जाल्या गे म्हणून कालें जालें गत कालें जाल्या मस्त जाणां ह्या दिसांनी भुरगीं पोरां शिकपा खातीर जर्मनीक ऑस्ट्रेलियाक कॅनाडाक आनी येतात न्ही लोन काण घेवन 35 लाख 40 लाख पोरां काण घेवन शिकोवंक येतात न्ही थंय काल्याक येतात बरें शिकप मेळटा वय सांबाळ मेळटा पूण आमच्या भुरग्यांच्या चड गरज तांकां आसा थंय कोणाक युरोपांत आनी ताजे उपरांत ऑस्ट्रेलिया कॅनाडा पळय युकेंत तांकां चड गरजा भुरग्यांनी हांगा तावन थंय वचें काल्याक म्हळ्यार व्हडले व्हडले युनिवर्सिटी बांदून दवरल्यात भुरगीं नात ते चलचे न्ही युनिवर्सिटी कॉलेजी आनी पुरा देखून कालें करचें इन्सेंटीव दिवचें स्कॉलरशीप दिता म्हणचें आनी भुरग्यांनी लोन काडचें आनी थंय शिकोवंक वयचें कित्याक म्हण जाल्यार समाज खाली जावन आयला कोण भरती करता ती एक तांकां तावन गेल्ल्या भुरग्यांनी भरती करचें नातल्यार आमकां पळोवंक मेळटात खंय तावन गेल्ले दोनीर वचून ते पावुरले कालें जावन रेफ्युजीज जावन तांणी भरती करचें समाज देखून तस जाल्यार कर्ग थंय आयला एका तेंपार ती समाज देश पुरो बरें आसले आनी तांकां पळोवन आमकांय बगतालें कालें म्हळ्यार आमी तशें जायचें म्हणून आनी आमी तशेंच करते आसा आतां तांचें कालें 40-50 वर्सां आदीं आशिल्लें पळय तें आमच्या समुदायान तांकां जातें आसा आतां आनी एक 10-25 वर्सां येताना तें आतां कालें जावन आसा पळय थंय तें आमच्या लागीं येतें आसा एकल्या पाद्रबान भोव अर्थबरीत रितीन सांगलें कालें म्हणून सांगल्यार आमचो समुदाय कोंकणी कातोलीक समुदाय पळय तो ह्याच प्रमाणे मुखार वचत जाल्यार कालें जाता गे म्हणून सांगल्यार 10 वर्सांनी आमचो कोंकणी कातोलीक समुदाय आसा पळय DSCन तो कालें जाता गे म्हणून सांगल्यार 25% उणो जाता मागीर एक 10 वर्सां येता आसतना 50% उणो जाता मागीर एक 5 वर्सां म्हळ्यार 25 या 30 वर्सां जाताना कोडयाळचे DSCज ह्या उडपीचे DSCज कालें जावन उरता प्रायवंतांची घरां जावन उरतात कित्याक म्हळ्यार भुरगीं परा खंय येतात परगांवां येतात ते गेल्लीं ते फाटी येनात हांगा ते हांगा ते परगांवां येतात नाजाल्यार थोडीं कालें करतात आमच्या समुदायांत आयलीं तेणे पंगड आनी परं मेळटा ताका येतात आमचो समुदाय खाली जाता ह्या पुरा देखून वेळ आयला आमी कालें कसो चिंतून पळोवचो आमच्या समुदायांत भुरग्यांनी उरचें आनी तांकां कालें करचें आमचें कुटुंबां उरचें जाल्यार आमी ह्या वेळार तांकां बरी मौल्य दिचें तांणी विसरलें पुरा दिते रावचें न्ही गरज गी म्हूण पळयचें बरें गी म्हूण तांकां थोडीं जाणां कालें करता म्हळ्यार तांकां तिदवंकी बी येतात भुरग्यांक तिदवंकी बी येतात ती जाली परिस्थिती आयल्या इसरल्या तक्षण दिलें कालें इसरलें पळय ताज्याक सडीत दिलें देखून भुरग्यांक कालें गरज शिक्षण गरज बरें काम मेळून शिक्षण गरज पूण इस्कॉलांत शिक्षण मेळटा मौल्य ती आमी दिचे इगर्जेन दोतोरच्या क्लासीन आमच्या कालें म्हणटा जाल्यार रिती रिवाजींनी आमी तांकां शिकयचें नाजाल्यार कितें आमी थंय पळयता पाश्चात्य गांवांनी युरोपांतांनी तसली गत आमच्या समुदायाक येवन पावता आनी ताका देखून तें जावच्या पयल्यांत आमी कालें करचें म्हणटा जाल्यार सत्रायेन जागृतकायेन तशें आमी करूंक पळयचें आमकां कोण देख पळया देवाचो पूत मनीस जावन आयिल्लो ताज्या लागीं अहम नातलें हांवें कालें आयकुचें हांकां ही खाली मनशां मात्र देवान विंचली म्हज्या बापान हांगा कालें आयकुचें हांवें तांच्या सड म्हाका वता आसा देवळांत बसले कडेन ती मलगडे मनीस आले पळय तांचे कडेन सयत हांवें तर्क केला न्ही तांकां जापी दिवंक जाणा म्हजे कडेन देखून आतां हांकां काल्याक आयकुचें हांवें एकली घरां आयदनां धुता आनी तांबेर वस्तूर आनी पिंदिलें शिंवता आनी तो एकलो कालें करता बडयता काम करता
म्हजे कडेन आसली जाणवय तांचे कडेन आसाय म्हाका गुत्त आसलें तांकां गुत्त आसाय पळया सैमान तो खरो देव तरी कालतो जावन तांकां दोगांकी विधेय जावन कालतो जावन जियलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून तो देवळांत रावल्या वेळार मरयेन विचारलें पुता तुवें कित्या खातीर अशें केलें विचारलें हांवें पुताक तुवें कित्या खातीर अशें केलें भुरग्यांक विचारूंक जाय समजूंक जाय वगत रावचें न्ही मरयेन विचारलें ती मागीर वगत रावली पूण विचारच्या वेळार तिणें विचारलें आनी ताज्या मागीर ती दोगांय आपोवनान आयलीं घरा लुकान बरयली सुवार्ता 2 अध्याय वळू 51 जेजू घरा आयलो 12 वर्सांच्या प्रायर 30 वर्सां पर्यंत ताणें कालें केलें आमकां कोणाक कांय बरोवन दवरलें मेळना पूण एक संगत आमकां सांगल्या लुकान वांजेल बरयताना तें कालें म्हणून सांगल्यार तो कालतो जावन विधेय जावन जियलो कोणाक मरयेक आनी जुजेक देवान वेंचून काडलेली मनशां पूण तांकां तो कालतो जावन जियलो तांकां पेरंट्स आवय बापायचो मान दिवंक आसा तो ताणें दिलो देवाचो पूत तरी ती आवय बापाय तांकां मान दिवचो दिलो खंयच्या प्रायर तरणाट्या प्रायर केदाळा भितर रिबेलियन आसता केदाळा भितर काल म्हळ्यार उपराटे चिंतप आसता सामान्य जावन तस जाल्यार प्रायर तो कालें जावन जियलो कालतो जावन जियलो विधेय जावन जियलो मरयेक आनी जुजेक ताज्या उपरांत कालें म्हणटा आमकां पवित्र पुस्तक देवाक आनी मनशांक मानवलो जावन जियलो प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया केदाळा मनीस मनशा मुखार मानवले जातात केदाळा मनीस देवा मुखार मानवले जातात तवळ हेरां मुखारय मानवले जावन जियेतात कोण देवा मुखार उपराटे जावन आसतात ते मनशा मुखारी ती कालें करतात म्हूण सांगल्यार मानवलीं जावन जिवोवंक बारीक कश्ट कित्याक म्हळ्यार माऊल्यां आसचींत देवा तें पातयेनी दवरता आसतना जर तर देवा तेंत पातयेनी उणी जाली जाल्यार मागीर हेरांक गौरव दितात दिना तांकां गरज म्हूण बगना देखून पळया कितलें बरें सांगलां पळया तो कालतो जावन विधेय जावन जियलो कोणाक मरयेक आनी जुजेक त्या सकत आसच्या त्या प्रायेचेर रावलो तो 30 वर्सां पर्यंत मस्त कालें म्हूण सांगल्यार सोंसणीकाय कालतो जावन जियलो हें घे हांवें काम करचें कळ्ळें हांगा हाका हाजे लागीं किसूल ओडची आनी ताज्या उपरांत कालें करचें किळेता पुडचें आनी ताज्या उपरांत हेणें कातर नाडचें लांक उडू तें घे काम म्हाका भविश्य घ्या हें पुरा चिंता पेवना जेजूच्या तकलेन आयल्यार तो कालतेपणान जियलो विधेयपणान जियलो आनी देवाक आनी मनशांक मानवलो जावन जियलो आज आमकां असलें जनांग जाय कळ्ळें म्हूण जाल्यार देवाक आनी मनशांक मानवली जावन जियोवची मनशां जाय आमकां आज खंय तावन आमच्या कुटुंबांनी आसचीं भुरगीं आमच्या समुदायांत आसचीं भुरगीं जेजू आमकां कालें करता म्हळ्यार ताका साक्ष जावन जियोवंक धरता ताका साक्ष जावन जियेचें जाल्यार आमच्या भुरग्यांक तें असली मौल्यां जाय व्हडाक गौरव दिवचें मान दिवचें विधेय जावचें आनी ताज्या उपरांत देवा तें पातयेनी आसची असली मौल्यां आमच्या घरांत आसलेल्या भुरग्यांक थंय ती कोणें दिजे इस्काल दिवंक शकनात तें कालें करता म्हळ्यार इंटलेक्च्युअल शिकप दितात थोडे क्रिस्तांव इस्कालांनी कालें करतात म्हूण सांगल्यार थोडी मौल्यां दितात पूण चड भुरग्यांनी वेळ करचो कोणा लागीं टीचर मास्टर लागीं इश्ट मित्र लागीं आवय बापाय लागीं कोणा लागीं आवय बापाय लागीं देखून चड शिकचें भुरग्यांनी कोणा तावन आवय बापाय तावन देखून आवय बापायनी जर तरी मौल्यां तांकां दिलीं जाल्यार उरलें सगळें सारकें पूर तांच्या जाग्यार पडटा देखून थंय जायचें मौल्यां दिवचें काम आज आवय बापायनी करीचें भुरग्यांक बरी मौल्यां दिचें हें शिकोवचें तो करना व्हड जाला देखून भियोन बसचें न्ही थोडी आवय बापाय कालें म्हणटा तो आतां व्हड जाला तूं इल्लें सांग ताका आमकां आयकना तो कित्याक आयकना तो येतें ताका जेवंक दितात न्ही वस्तू दितात न्ही घरा रावून दितात न्ही शिकप दितात न्ही कित्याक आयकना आयकचें न्ही तेंय शिकयचें न्ही हें पुरो दिता आसतना आवय बापायन तांकां तें दिवचें कर्तव्य आसा कर्तव्य तेका लागून म्हळ्यार 4 हिटींनी भुरग्यांक बरे गूण शिकोवचे बऱ्या मौल्यांनी वाडोवचें आपले 4 हिटींनी तें कर्तव्य आवय बापायन दिवचें तांकां तातूंत असले बरे गूण हांगासर कोण सकड नवे नाका आयल्यान तुमच्या घरांत आसलेल्या कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक मेळोवन दीत आनी तशेंच हर एका फिरगत कुटुंबांताच्या हर एका कुटुंबांनी असले गूण जेजूचे गूण ते विधेयपणाचे कलतेपणाचे देवाक आनी मनशांक मानवून जियोवचे ते गूण सकड कुटुंबांनी ते रुतां जावं दीत आनी त्या दिशेन आमी वावर करया
ते कोणाकी काम बडाक दिवचे नाका भुरग्यांक मौल्यां दिवची सतां शिकोवचें धार्मीक शिकोवण शिकोवची कोणाकी ते बडाक दिवचे न्ही आमी हर एकल्यान ते करूंक आसा ते देखून सोम्या लागीं आमी मागया असले गुण जे ताजे ते आशिल्ले संवसारांत आयलो वेळार मोरया माया लागीं जुजे लागीं जियेत आसतना ते गुण सक्कड भुरग्यांक येवन दिते ल्हान आसतना मात न्ही बगार तांच्या जाणट्या प्रायर म्हूण सांगल्यार यूथ प्रायरी ते दिवंक आमी प्रयत्न करया सोम्याचो आदार मागया ये देवाडा सक्रामेंता गीत आमी गावया ये देवोड़ा सक्रामेंता सासंगमन करूया पूर्वील्या त्या रूपा बदला नव्यो रीती आधार्या सर्वोर्वेचा अस्कर विश्वान भावार्थाचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे सुताक उल्हासानी स्तुती जा परी महिमा ससना ससना एका स्थळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावाता आमीन प्रार्थुया ये देवा विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुज्या कुडीच्या रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमीन आराधनात मोठिल्ली जाल्यार तुमकां समिस्तां देव बरें करूं आतां आमी मिसा गायती जाता सर्वांनी मिसा गायती जावचें आनी आम्हा हर वंच्या गरजां खातीर विशेश करून ह्या संदर्भार मागचें परत तुमकां समिस्तां देव बरें करूं म्हणटा आसतना ह्या संभ्रमी मिसाच्या बलिदानाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता एका मनाची काळजाची जावन मिसाचें बलिदान भेटोवया एकामेका खातीर मागया जे कोणा मागतान बसयला सुगडास काडया तांच्या बसुती ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया हे संदर्भार आयचे मिसाचें बलिदान भेटयतात प्रत्येक दिसा बसोत मिस भेटयता फिलीप नेरी सेरावनी कुटुंब ऐसी कॉलोनी बोरवली मुंबई हरगसान मिस भेटयता एलरिया आनी एलरिशरेस कार्मेल वडो कुटुंबात देवादी जाल्यार संजय जत्म्या मिस दिता पौलीन फर्नांडीस फतिमा वडो हरगसान मिस भेटयता जस्पिन सुक्वेरा पलडका तशेंच जुडीत फर्नांडीस मुडबिद्री
Kutumado Devatin Zala Sanjat Mistita, Pascal de Souza, USA, Ergason Mispedita, Olivia Coelho Shirtari, Devatin Ignatius Kutinajat Mistita, Anil Janet Andrade Mudbidri, Kutumado Devatin Sanjat Mistita, Anthony, and Jasmine Menages Fatima Wado. Devatin Peter Dimelo Chat Myaku, दुसऱ्या वर्ष सुगडास कडून त्यात मिस्तिता जसिंता डिमेलो वेलंकनी वडो हिरे दंबसोद मिस्तिता वारन रुहान डिमेलो तकोडे लग्न जीवित असो दिस संभ्रमून त्या वागर गांसन मिस्तिता रुहन आणि डीना डिकोस्टा मुडबिद्री जलमदी सागर गांसन मिसबेडिता जेनेवी डिकोस्टा मुडबिद्री बऱ्या बलेके जेते संपोसोद मिसबेडिता शाहजहान मुडबिद्री अर्गासन मिसबेडिता जॉस्ली आणि सुनीता मुडबिद्री प्रत्येक संपोसोद मिस्तिता अनिता डिमेल्लो नित्य दरवडो हे सर्व बसोद मागे आम्हा समिस्तम बसोद मागे जे कोण अमक्तन बसलेला सुगडास करून त्यांच्या बसोद या मिसेच्या बलिदान वेळार विशेष करून या संदर्भात मागे मला संतोष पाटला स्वागसिया राया ये काळी जांदीताया हरसून जेजू बाळका हरसून जेजू बाळका हरसून हरसून जेजू बाळका बाळ जन्मला राय जन्माला सर्वा उल्हास हाडला गोठो झाला रावळे ताचे कावणे तो निदला कावणे तो निदला कावणे कावणे तो निदला बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो. आज आम्ही हांगासर सकटाईन सांगाता मेळ्ळ्या या मिसाचें बलिदान भेटोवंक बाळका जेजूचे फेस्त आचरण करच्याक तयार जावन पहिल्या दिसाचे नोवेन आमी करीत आसा. भावार्थ जिवीत भुरग्यांक जैत दिता हो विशय आमी नियाळता. हांगासरातली थोडी भुरगीं येवंक नात त्या सर्व भुरग्यां खातीर प्रत्येक रितीन माग्य देवाचो आशिर्वाद तांकां हर एकल्यांक फावो जावं बरी भलायकी मोतीची चुरूकाय बरें शिकोवंक तांकां फावो जावच्या खातीर देव तांकां आपल्या विस्नार आशिर्वादांनी भरूं आनी अशें तांचे वरवीं सकट कुटुंबांक समेस्त मनशांक संतोश समाधान दादोसकाय मेळोवन दी म्हूण मागया. आमी भेटोवचें ह्या मिसाचें बलिदान योग्य रितीन भेटोवंक आमकां आमी तयार करया. आमच्या पातकां खातीर सुखी खातीर देवा तावन आनी आमच्या भावा भयणी तावन भोगसाण्या मागया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनाक चिंतून तोंडांत उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोवड अपराध ह्या पासून भगवंत सदां सावकार मोरयेक
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सरेस्फोर देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या काकूत. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सोम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराचे पाप काढ, आमची काकूत तू बापाच्या उजव्या बसताय, आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रात्म्या संगती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता close to ईश्वर, ये close to परमेश्वर. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नावान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकून दादोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बासयलेली ह्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एफेस घरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भुरग्यांनो, तुमच्या आवय बापायक काल जावन चला, हे तुमचे कर्तव्य. तुज्या आवय बापायक मान दी. हो उपदेश बसवणी दिवंक पयलो ती बसवणी अशी. हाचे वरवीं तुका बरेपण लाभतले आनी ह्या संवसारान लांब आवक तुका मेळटले. बापायनो, तुमी तुमच्या भुरग्यांक रागार जायशे चिडोवचे न्ही. बगार तांकां बूज सांगून तांच्यो सुखी तिदून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे तांकां वागया. देवाचे उतर. देवाचे व्हड उपकार.
पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. सर्वेस्पराक एक नवें गीत गाया, कित्याक ताणें केल्यांत विचित्रां. ताच्या उजव्या हातां आनी पवित्र बावळ्यां जंय ताणें आपणायला. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. प्रितुमेर शेकान शेक असलेल्या लोकांक आमच्या देवाची सोडवून देखल्या. सर्व निवास्यानो सर्वेस्परा जय जय म्हणा. उल्हासान गितां गावून ताका हरसिया. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. पृथ्वीच्या शेकान शेक आमच्या देवाची सोडवून देखली. Alleluia, Alleluia, Alleluia. शब्द मनीसालो आणि आमचे मोदे जियेलो. आपणाक स्वीकार करतेल्या सुमेस्तान देवाची भुरगीं जावचे हक ताणें दिले. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या. ह्या भुरग्यांचेर हात दवरून मागचे खातीर लोकांनी तांकां जेजू सरशी हाडली. सिसांनी तांकां हाडलेल्यांक बेश्टायले. तवळ जेजू तांकां म्हणालो, ल्हान भुरग्यांक म्हजेर सरशी येवंक सोडा, तांकां आडयनाकात. कित्याक सर्गींचें राज्य तसल्यांचें ससय. उपरांत तांचेर हात दवरनो तो थंयचो फुडें गेलो. देवाचें उतर वाकणी तुका क्रिस्ता. समाजांत आमी भुरग्यांक तांच्या आवय बापाय तावन आमी जाणा जाता. कोणाय भुरग्यांक पळयल्यार वळखनातली मनशां सरतात. तो तें कोणाचो पूत कोणाची दुगी म्हणून. कित्याक म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांची सगळ्यांची वळख आसना, व्हडांची वळख आसता. आनी व्हडां संतोश पावतात आपणाच्या भुरग्यांक थंय वळख सांगूंक. तांकां आनीकी चड संतोश जाता केदाळाकी म्हूण सांगल्यार आपणाच्या भुरग्यांनी कांय बरें साधन केलें जाल्यार आनी तांचे वरवीं एकादो वेळा आवय बापायक जाणा जाल्यार व्हरतो संतोश. कित्याक म्हळ्यार आपणाच्या भुरग्यान किर्त हाडल्या आनी ताज्या नांवान म्हजी वळख म्हूण सांगून सामान्य जावन जायना. पूण सणाव जावन व्हडां द्वारी भुरग्यांची वळख जावची. पूण खंय एकादो वेळा भुरग्यान केल्या साधना द्वारी व्हडांची वळख जाल्यार त्या व्हडांक व्हरतो अभिमान. आमच्या फिरगस कुटुंबांतल्या सकट भुरग्यांनी तशें जाल्यार कितलें व्हरतें एक नांव आनी संतोश आनी दादोसकाय कुटुंबांक फिरगस कुटुंबांक. आमी सेमिनारींत शिकोवन आसतना आमचो एकलो सांगाती कोच्चीन ताजो गांव तो ताज्या बापा विशयान सांगतालो. ताजो बापूय इल्लो पियेतालो
आनी व्हडलें कांय काम नातलें पूण हो आमचो सेमिनार आसता आतां पाद्र्यार तो शिकोवंक बरो हुशार आसलो तांच्या वार्षिकोत्सवाच्या संदर्भार कोणें डिस्टिंक्शन काडलां तांकां कली काणीक दिवन मान करताले तांचें घर इस्कालाच्या लागीं आसलें तो पयस बसोवन पळयतालो ताजो बापूय वो ताजो पूत आमचो सांगाती सेमिनारींत आसलो एकल्या भुरग्यांचें नांव आपोवन ताणें इतले मार्क काडल्यात फर्स्ट प्रायज अशें परत दिता आसतना वचून काण घेतालीं भुरगीं काण येतालीं हाचें नांव आपयताना वो थंय ना ताजो बापूय पयस थंय नासलो तो ताजी लुंगी सारकी करून धांवलो गे वगी वगी स्टेजीक ताजें नांव आपयता आसतना तो भुरगो नातलो देखून बापूय धांवलो लुंगी बांदून आनी वचोन भारी खुशेन प्रायज हाडलो गे घरच्यांक भारी खुशी ताका बापायक तो पियोन कांय सर दिनातलो जाल्यार त्या वेळार ताका भारी अभिमान भोगलो कारण म्हळ्यार आपणाच्या पुतान शिकोवन बरे मार्क काडल्यात इस्कालान ताजें नांव आपयलें सकडा मुखार पेंटे लागीं घर देखून भारी खुशेन वचोन ताणें प्रायज हाडलें भुरग्यांनी बरें केल्यार आवय बापायक दादोशी जातात संतोश जाता खुशी जातात आनी तशेंच हेरांय तांचे थंय संतोश पावता वायट केल्यार भुरग्यां द्वारे कोणाक कितें वायट नांव येवंक नजो थोडे पाद्राब सांगाता बसोन उलयता आसतना एकलो पाद्राब इस्कालान काम करतालो तो म्हणलो अळे तो एसपी जाला पळय तो म्हजो स्टुडंट ताज्या मागीर तो DC जाला पळय तो हांव थंयसर शिकोवन आसता इस्कालांत तो म्हजो हायस्कुलांत तो स्टुडंट अशें कोण पळय समाजांत व्हडले व्हडले मनीस जाल्यात तो तांचें नांव सांगून सांगतलो अळे हो म्हजो स्टुडंट अशें प्रमाण थंय आसले एकल्या पाद्राबार म्हळें आनी तो एकलो पोरू वायट काम करणं गुंडागिरी करणं जैला गेलो पळय तोय म्हणे आसलो की तुमच्या इस्कालांत अशें म्हणून तितल्यार पाद्राबान त्या मनशांची वळख आनी सांगची रावयली कित्याक म्हळ्यार तोय आसलो इस्कालांत आनी शिकयता आसतना भुरग्यांनी बरें केल्यार स्टुडंटांनी केल्यार संतोश जाता आवय बापायक संतोश जाता तांकां शिकोवच्या शिक्षकांक संतोश जाता कित्याक म्हळ्यार अभिमान भोगता तो म्हजो स्टुडंट अशें प्रमाण आवय बापायक खुशी जाता म्हज्या भुरग्यान असलें साधन केलां नांव वाडलां म्हणून तें बरें नांव येजें जाल्यार कालें करिजे गे म्हणून ताका सांग पावलो बरी बुधबाळ दिता आयच्या पयल्या वाचपाक तो म्हणटा भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जियेचे तें कालें गे म्हणून सांगल्यार काल जावन जिवोवचें कर्तव्य उपकार करचो न्ही वडांक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावचें म्हळ्यार तें तांचें कर्तव्य कोणा खातीर काल जावचें आपणा खातीर तें कोणें शिकोवचें वडिलांनी शिकोवचें तांकां कशें शिकोवचें जेजूची देख दिवन आनी तशेंच पवित्र सभेंतल्या सांता भक्तांची देख दिवन कोण मनीस विधेयपणा वरवीं खालत्यापणा वरवीं वर्ते जाल्यात तांची देख दिवन तांकां आमी ही मौल्य शिकोवंक जाय ती ऑटोमॅटिकली आपापीन ती येना तांकां आमी बरीं उदाहरणां दिवन शिकयल्यार ते जिखून धरतात आनी तशेंच ती मौल्यां तांचे ते रुता जातात आनी एक दीस ती महान जावंक पावतात कालत्यापणाचो शेगूणकय आसा विधेयपणाचो शेगूणकय आसा थंय वर्ते व्यक्तित्व उब जाता आनी समाजीक आनी समेस्तांकी तांचे वरवीं बरेंपण जाता हंकार खंयच्या कडेन येता हांवें कोणाक आयकचें म्हणना म्हाका सक्कडी गोत्त आसा थंय आव्हानां ती सुरू जाता म्हण सांगल्यार थंय पडणें सुरू जाता कित्याक म्हण सांगल्यार आमी पळयता लुसिफेर आमी कितें जावं नजो म्हूण तो दाखोवन दिता उजवाडाचो दूत लुचीस उजवाड कालें जालो ताज्या हंकारा वरवीं गर्वा वरवीं पडलो आनी तो कांटाळेसो जाला सगळ्यांकी कित्याक म्हळ्यार रिबेलियन उपराटे चिंतप उपराटे चिंतप कोणाक कितें पसंत करिना बरें जायना तशेंच सांग पावलो वडिलांक पळय बूध सांगता तो ती सुकोवन पडलेल्या वेळार तांकां बूध सांगा आनी ताच्या प्रमाणे शिक्षीत करा क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे चलया क्रिस्तांव धर्मांत कांय वायट ना देखून क्रिस्ताचें मौल्य क्रिस्तांव धर्माची आमी कोणाक शिकयता दिता ती मनशां तांचें व्यक्तित्व फुलता आनी समाजीक ती बरेंपण करतात आनी तें प्रथम जावन कुटुंबांतल्या भुरग्यांक आमी करूंक जाय सांगाताच आयच्या सुवार्थेच्या वाचपांत आमी पळयता जेजू
ल्हान भुरग्यांक आपणा लागीं येवंक तांकां शिसांक आडयताला सांगता ती हांगा येवन दीत आनी तांकां आशिर्वाद दिता. आनी उपरांत जेजू आमकां खालें सांगता म्हूण सांगल्यार कोणी सर्गींच्या राजाक वचोंक अपेक्षीत जाल्यार तांणी भुरग्यां बरी जायचे अशें म्हणून भुरग्यांच्या मनोभावान जियेचें. भुरग्यांचो मनोभाव कसलो, भुरग्यांचो मनोभाव कसलो गे म्हूण सांगल्यार नेणटेपण. तांणी थोडे फावटी रडटनाय आवय बापायक खुशी जाता, हांसतना कशें खुशी जाता, सकाळीं हांसतात. थोडे फावटी भुरगीं रडल्या वेळार तांच्या आवय बापायक खुशी जाता, तांकां तांचें नेणटेपण खुशी करता. कित्याक म्हळ्यार तांच्या लागीं कल्मशां ना, तांच्या लागीं मनांत वायट ना, ती कोणाय विशयान मोसोर करनात. आनी ताज्या उपरांत मुग्ध मनस म्हणटात पळय ते मुग्धते, ते इनोसेन्स भुरग्यां तें आसता. देखून थोडे फावटी थोड्या मनशांक कोणा थंय असले वायट गूण नात, भुरग्यां बरी मनोभावाचें म्हूण आमी म्हणटा त्या देखून. कित्याक म्हळ्यार तांचें व्यक्तित्व सगळ्यांक पसंद जाता. सर्गींचें राज म्हळ्यार तें थंय एकामेका मोसोर जायना, थंय एकामेका टिकना, थंय एकामेका झगडें जायना, थंय खाना आसा म्हळ्यार पिडा ना, थंय खाना आसा म्हूण सांगल्यार संतोश आनी दादोसकाय आसा. कित्याक म्हळ्यार थंय नेणटेपण आसा, थंय खाना आसा म्हूण सांगल्यार उदारपण आसा, देवाचो स्वभाव मनोभाव थंयसर आसा. आनी एक संगत भुरगीं आवय बापायचेर होंदून आसतात तांच्या अस्तित्वाक. आवय बापायन आतां भुरग्यांक जिवंक कश्ट, कितले वस्तू घरान दवरल्यार ती तृप्ती जायनात. खंय एका दोळा तुमी भुरग्यांक घरा सोडून खंय पयस गेल्यार फाटी येताना भुरगीं राखोवन आसतात. तांकां उरल्यान कितली चॉकलेटां दिल्यार आनी कसलें गिफ्ट दिल्यार तांकां तृप्ती जायना. एक फावटी आवय फाटी येना फुडें ती खुशयेन संतोश पावतात. कित्याक म्हळ्यार तांचें अस्तित्व कोणाचेर होंदून आसा म्हळ्यार तांच्या आवय बापायचेर होंदून आसा. तेच प्रमाणे आमचें अस्तित्व कोणाचेर होंदून आसाचें, कोणाचेर म्हळ्यार देवाचेर होंदून आसाचें. आमच्या जिवितांत काले उपरांत आस्त बदक पयशे आनी ताजे उपरांत पावर, ताजे उपरांत कले अधिकार आसा ताजेर न्ही, तें गरजेचें वय ह्या संवसारांत जियेत आसतना. पूण आमचें अस्तित्व तें जायनाय. कित्याक म्हूण सांगल्यार आमकां तें अकरेक उपकारा पडना. उपकारा पडचें कालें म्हूण सांगल्यार कितली पातयेनी आमी देवाचेर दवरल्या, कितलो भावार्थ देवाचेर दवरला आनी देवातावन आमी कितें शिकल्या ताजेर होंदून आमची झडटी जावचें, ताजेर होंदून सर्गींच्या राजांत आमी देवा संगी जियोवचें. आनी ताका देखून आज आमकां स्वामी जेजू सुवार्थेच्या वाचपा मुखांतर भुरग्यां बरी जावंक उलो दिता. भुरग्यांक ताणें आशिर्वाद दिल्लो. आज आमी नोवेनाच्या पयल्या दिसा हे मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना, हे भक्तीपण नोवेन आमी करता आसतना हांगासराच्या समेस्त भुरग्यां खातीर आमी मागया तांचो उडास काडया. प्रत्येक रितीन ती सकड भुरगीं तांकां शिकप जायचें. देखून हीच काळां हे तें आसात. कोणाची भुरगीं घरा दवरूंक अपेक्षा नात. कित्याक म्हळ्यार बरें शिकप मेळचें, खाली शिकप न्ही, बरें शिकप मेळचें म्हूण आशेतात. त्या शिकपा सांगता तांकां बरे गुणूय मेळोवन देत आनी ह्या बऱ्या गुणां वरवीं ती सगळ्यांक खुशी दिवचें तसलीं, संतोश दिवचें तसलीं भुरगीं जावन युवा जाणां जावन वाडोवन येवं देत आनी तांच्या कुटुंबाक समाजाक ती खुशी दिवन दीत, संतोश दिवन दीत. ह्या खातीर आमी सर्गी बापा लागीं आमची मागणी आतां उसारुया. मुगाळा बाप्पा पवित्र सभेच्या सरमुखेल्याने ह्या जगधर्मिकांनी बऱ्या बावार्थी जिणयेन जेजूक साक्षी जावन तांच्या परजेक मेल पंक्त जावं तुज्या सक्तेन बर म्हूण मागता. बाप्पा आमचे मागणे आयक. बाळोक जेजूच्या पांयांतळी आयलेल्या सर भक्तिकांची सर मागणी आयकून तांच्या काळजाची आशा बागय आनी जेजून दाखयल्या वाटेन चमकोंक कुमक कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बरी भलायकी आशेवन हांगासर आयलेल्या सर पिडेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे पावो कर. जिणयेन सदां तुजे कुशेक कल्तिमान घालूंक शिकय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हांगासर जावच्या वावराक आनी योजनाक आदर दिवच्या सर दानींक, सेवा भेटोवच्या धर्मिकांक आनी स्वयंसेवकांक तुजें दराळ बेसांव दिवन तांचें जिवीत सोबय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बऱ्या आनी उदार मनान आयच्या दिसाच्या जेवणाचे प्रायोजक जाल्ल्यांक, जेवण तयार करूंक वावरलेल्यांक, सुदारसितेल्यांक
आनी आमकां सोरवांक तुज्या बेसावान बरो म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आय. आमी मागया थोड्या कुटुंबांनी आमी पळयता थोडीं भुरगीं आवय बापायक आविदेय जावन चलचीं तांच्या मतीक उजवाड मेळोवंक. थोड्या कुटुंबांनी थोडीं भुरगीं विशेश गरजेचीं आसात. सक्कड भुरग्यां बरीं ती नात. तांच्या आवय बापायकी मस्त भोगता आपणाची भुरगीं अशेंत आसलीं जाल्यार सक्कडां बरीं बरें आसलें म्हणून. त्या भुरग्यां खातीर मागया देव तांकां विशेश आशिर्वादांनी भरून दी. तांची जतन घेवच्या तांच्या आवय बापायक. जर तर तीं थोड्या खंय इस्कालांनी वेतात जाल्यार थंय तांकां पळोवच्या, त्या इस्कालांत शिकोवच्या तांच्या टिचरां खातीर मागया. तसले इस्कालां चलयतल्यां खातीर मागया. ताजे विस्नार आशिर्वादां, धाराळ आशिर्वादां ह्या भुरग्यांक फावो जावन दीत, तांच्या कुटुंबांक फावो जावन दीत, ती ह्याच्या इस्कालाक ती फावो जावन दीत. आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. सर्गीच्या बापा आमी उसारलेली सक्कड आमची मागणी दयेन तूं स्विकार कर आनी आमकां कितें गरज आसा आनी बरें आसा तें तुज्या उदारपणान दी म्हूण मागता हांव तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. कानी काढू सोम्या आमी वेदीस जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. कानी काढू सोम्या आमी वेदीस जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. Tovahundo taka solo Gultamcha gastwavraso Svikar kar somya besav galdanya Povit karvavramso Kani kar somya ami संगी धन्या तुका समर्पिता. नितळ काळी स्तुभी सदा हे किरकोळ काळजा आमची कर काळजा आमची तुझ्या काळजासाठी खालती भोळी नेंती. काणी सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. कानी कर सोम्या आमी वेदीसशी जमल्या आमकां सामी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता. धन्या तुका समर्पिता. भाव भयणीनो तुमचे आनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. तुमच्या बलिदान
आपल्या मनात महिमे आमच्या एकल्या पुत्रसेवेच्या अथवा सर्वेस्वर मानून घे. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या पुताच्या नावान आम्ही मागताव ते आमकां खरेपणी मेळटले म्हणून ताणेंच उदार मोगान आमकां बसयला. तर ताच्या नावान आमी भेटयताव ती देणी दयाळपणी मानून घे म्हणून आमी मागताव. त्यास तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं उगडापो जाल्लो मोग तुजो आज तूं तुज्या भुरग्यांक वळखूंक दिताय आनी तांची काळजां संतोषान भरताय. जो काळा आदीं हांव तुजो पुतू तसो आतां काळांत जल्मला. देव सैमान तुजे सारको महिमेवंत कोणाकच दिश्टी पडनातलो. आतां आमच्या सारको जाल्लो आनी आमच्या मदें तो दिश्टी पडलो. पडलेली रचना आपणा समें उबारून नव्यान तिका संपूर्णेन एकवटावंक सांडून गेल्ल्या पातकी मनशा कुळाक तुज्या सुखाच्या राज्यांत पावोवंक सर्गार तावन जेजू आयला देवोन. देखून सर्गीच्या देवदूतां सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. Povit, 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 darbaraso सर्वेस्पर तू. सर्गांनी संसार तुझ्या वैभवात उसगी तुका ग. उसगी तुका ग. उसगी तुका ग. उसगी तुका ग. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका ग. उसगी तुका ग. उसगी तुका ग. उसगी तुका ग. उसगी तुका ग. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गुटू परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो.
बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जिवांतपणासो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि व जिवितासो उंडो आणि सोडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा सगळ्या संवसारात विस्तारलेली तुझ्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेब पीटर पोल आमच्या गोवळी बापांनी सगळ्या ह्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवानपणाचो बरोबर सुदरून बेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूळट करी. तांकां तुजे स्थगत धरलेल्या समेस्तां तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो करी. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कारमरे देवाच्या माया संगती तिचे पती भगेवां जोजे भगेवां धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. मनीस जाल्ल्या देवाच्या पुतान जेजून आमकां ताच्या देव सैमाक देवपणाक उबारला आनी देवाक आमचो बाप म्हणून उलो करून शिकयला. सोम्यान शिकयलें मागणें सांगता म्हणया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळ्ळेंत पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदारा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोशान अत्रक्तल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकातांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सव्या आसो. मोगाचो गुर्त जावन एकामेकांक शांती दिवया. देवाची संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमचे झट्टी आनी केस ताडिना जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्या तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. पळया सोमी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराच्यान आमचे हर एकल्याचें पाप तो काडटा. ह्या सोम्याच्या जेवणाका पयलीं आमी सकटाय सुभागी. म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. मुगळ बाबडीनो आतां क्रिस्त प्रसादाचो वेळ. सोमेचें मास उणें रपी सेवंक येता हो पवित्र संस्कार भक्तीन आमी सेवसो आनी जिबेर मात सेवसो. आतां न्ही जिबेर मात्र भक्तीन सेवसो. आमच्या काळजांत जेजू तुये हार्दिक स्वागत तुका. जिवीत नंदन करू तुये आमच्या मोगाळ राया. आमच्या
तू जल्मोन आयलो सोसा संतोषालो तू जल्मोन आयलो सोसा संतोषालो आमच्या काळजात जेजू तू ये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करून तू ये आमच्या मोगाळाया आमच्या काळजात जेजू तू ये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करून तू ये आमच्या मोगाळाया नमन 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 तुका सर्गीच्या देव बाळका वंदिता आणि हर्षिता इष्टा प्रीत मोगाच्या मोगान तू बर आमका मोगाळ जेजू सोम्या मोगान तू बर आमका मोगाळ जेजू सोम्या आमच्या काळजात जेजू तू ये हार्दिक स्वागत तुका जीवित नंदन करून तू ये आमच्या मोगाळाया प्रितीवंत बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हूण तुवें येवजिलें ह्या तुज्या मोगाचे येवजणे पासत हो दिनवासनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटापलेली तुजी सोडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत येवंक जियोंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखाणूक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देखून बुश्या मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां समेस्तांक भाव पुरब्यान मिसाच्या बलिदानान वांटिल्ली जाल्ल्या समेस्तांक अभिनंदन पडयता पयस पयसतान तुमी आयल्यात ह्या नोवेनाच्या मिसान वांटिल्ली जाल्यात सुमेची भरपूर बेसांवां तुमी जोडलां तुमकां आमी अभिनंदन पडयता तशेंच हे मिसाचें बलिदान तशेंच सक्रामेंताचें आराधन करून मिसाचें बलिदान भेटोवन भाव पुरब्या सुनियाळ दिवन आमकां सुमेची दराळ बेसांवां आयच्या दिसा जोडून कारण जाल्ले जावन आसात भोवमनादीक बाप अनिल सोजो आमच्या मुडबिद्री वाराड्याचे विगार वार मुडबिद्री फिरगजीचे विगार
तांचो मनपूर्वक उपकार बावडटा. आयच्या दिसा येवन नव्यानाचें उक्तावण करना आमचे खातीर भोव अपुरब्यान तांणी मागलां आनी खंडीत सोम्याची बळका जेजूची भरपूर आशिर्वादां तांणी आमचेर वतोवचें केल्यांत ह्या संदर्भार पदरेपणो तुमकां आमी काळजांता देव बरें करूं म्हणटा. सोम्याची भरपूर आशिर्वादां आमी मागता. पदरेपा खातीर तुमकां व्हडलूस मागूंक सांगलें आनी मागया हांगासर येवन आमच्या खातीर मागलेल्या पदरेपाक आमी मागया आनी खंडीत तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या जिवितांत सुसंतोश आनी जैत सदांच पावस जावं दी. बडो जेजूय तांकां बेसांव आनी बरोवन दी म्हूण ह्या संदर्भार आमचें मागणें तांचे खातीर जावन आसा. तशेंच सांगाता आमच्या खातीर मागलेले बाप रॉबर्ट तांकांय आमी काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. आनी भोव अपुरबायेचें संगीत दिवन आदार दिल्ल्या भाव मॅक्सी तुकाय देव बरें करूं. गायन मंडळीच्या सद्यांक देव बरें करूं. देव तशेंच हांगाची सगळी देवस्तुती लायव्ह प्रसार केल्ल्या दिव्यवाणी लायव्ह यूट्यूब चॅनलाक तशेंच प्रबंध विनोद तशेंच अनुपम तुमकांय काळजांत देव बरें करूं म्हणटा. मोगाच्या भाव भयणीनो, जानेवारीच्या 12 तारखेर ह्या पुंतळाची वार्षिक महापरब आमी आचरण करता. ह्या दिसा परबेची मिसां सकाळीं 10 वरार इंग्लीश भाशेन संजेर 5 वरार कोंकणी भाशेन आसतले आनी हे मिसाचें बलिदान बळ्ळारी देसीचे गोडी बाब अदीक मनादी दोतोर एंड्री सोजो प्रधान याजक जावन वराड्याचे याजक सांगता सैऱ्या याजक सांगता हे मिसाचें बलिदान भेटयतात. ह्या संभ्रमाक तुमकां मोगसो आनी मानाचो स्वागत आमी मागता. फेस्ताक तयार जावन 9 दिसाच्या नव्याची सुरवात आज जाल्या. हर एका दिसा सकाळीं 10:15 वरार देवी ककुर्सो तेर्स 10:30 वरार सक्रामेंताचें आराधन 11:30 वरार मिसाचें बलिदान उपरांत भक्तिकांक जेवण. मिसाचें बलिदान उपरांत नव्यान आसा. नव्याना उपरांत भक्तिकांक जेवण. हे सगळ्या भक्ती कार्यांक तुमकां मोगाचें आपोवणें दिता. 9 दीस नव्यानाक तुमी सुखानासतना येया. एक निचे उपकारां तुमच्या जिवितांत कश्ट वरांक बेजाराय आसा वा खंयचे इरादे आसात ते फुलफील जावचे खातीर ते संपूर्ण जावचे खातीर तुमी हांगासर निचे उपकारां 9 दिसां कळनासतना नव्यानाक येतलीं आनी मुखांतर सोम्याची भरपूर आशिर्वादां बेसांवां जोडूंक शकतलो म्हणलें निचे उपकरण ह्या नव्यानाक तुमी येया आनी खंडीत तुमी मागलेलें फेस्ता दिसा आनी उपरांत खंडीत फावो जातलें म्हणलो बरोवसो आमकां आसा. आमचो बरोवसो आमकां निराशे करिना. खंडीत बरोवसो आमकां संपूर्ण करता. ह्या बरोवशान जिवंक बरोवशाची यात्रेक जावंक तुमकां हांव उलो दितां. 11 तारखेर वजा पुरसांव आसा संजे 4 वरार अलंगार पेंडेन तावन इगर्जे पर्यंत हांगासर आसतलो. 5 वरां संभ्रमी मिसाचें बलिदान आसा. उपरांत बाळजेजूच्या मनाक जैत पुरसांव आमी काडटा. तुमी वचें हाडूंक तुमकां उलो दिता. वचें हाडूंक जाय जाल्ली वरवीं हे परी आसा. बेळवाई रेगोमिल आसो कोजो तांदूळ तशेंच नाल्ल अणसां सुर्नो तोरी दाळ मुगा दाळ गोड लांब मिरसांग मोटवी मिरसांग नारळेल तेल फामोयल तेल चणे बटाणी बटाटे इत्यादी तुमी हांगासर वजी बांदयेत. सर्तीक पाड जावची वजी बांदली जाल्यार ती हांगासर वेस्टेन्स वेस्ट जातात. देखून असली वजी बांदली जाल्यार उपरांत नव्यानाच्या दिसांनी आमकां वापरूंक साध्य जातात. देखून गडयेन पाड जावची वजी तुमी हाडी नाकात. उरली असली सांगलेली वजी तुमी हाडून सहकार दिजे म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. नव्यानाच्या दिसांनी मिसां तशेंच फेस्ताच्या दिसा मिसां दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसांत वेळार तुमी दिवची. तशेंच फेस्ताक मुद्दम रुपये पांयशीं पिर्जेंत सादी पिर्जेंत रुपये 5,000 फेस्त पिर्जेंत रुपये 10,000 प्रधान पिर्जेंत रुपये 25,000 तशेंच इतर संगतींक प्रायोजक बँडाक 15,000 जेवणाक 10,000 साऊंड 20,000 लायटिंग 20,000 कदेलां 20,000 इत्यादी तुमी दान दिवन स्पॉन्सर रावयेत. नंतर तुमचे खुशेचें कितलें दिवन तुमी सहकार दिवयेत. संतोशान आमी ते स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं ह्या पुंतळाची परब दबाजन करूंक आमकां साध्य जाता. उदार मनान कुमो करूंक आनी बाळो जेजूक सांगात दिवंक तुमकां आपोवणें दिता. स्टॉला भेट दिया. बेंजार केल्ल्यो भक्तीक वस्तू थंयसर आसात. वाती दुंबू बायबल डायरी कोंतां बेंतिन्यो इमाज्यो बूक कुरीस इत्यादी आसात. हे सगळे घेवन तुमी वापरा. तुमच्या आत्मी झुजा विरो झुजोवंक आनी जै जडोवंक त्यो संगती तुमकां उपकारतात वो वापरूंक तुमकां उलो दिता. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस टिबेटी भुरग्यां पेटी तशेंच लंग्साच्या तशेंच लिव्हराच्या पिडे संबंदी आयुर्वेदीक वखदांय आसात. ती घेवन तुमी ताचो फायदो जोडयेत. हर एक दीस हांगासर कुमसार जावंक अवकाश आसा. सकाळीं 9:45 ते 11 वरां पर्यंत ह्या कुमसाराक बसतात. तुमी कुमसार जावंक आनी ह्या मुखांतर पवित्र मिसाच्या बलिदानान भेटोवंक सुमयाची काकुळत जोडूंक तुमकां साध्य जातलें. मानादे बाब रॉबर्ट क्रास्तान नव्यान बरयलेलो
नवो बूक सद्या बेगीनच भायर येवचेर आसा. आल्या फाल्यांचो बूक ह्या म्हयन्याच्या 12 तारखेतावन स्टॉलांत तुमकां थंयसर विकरापाक मेळटलो. पदऱ्यापाक आज तावन तुमकां भलायकेचे इशारे दिवचो ना, कित्याक बूक तांणी ऑलरेडी तयार केला. आनी कोणाकय भलायकेचे इशारे दिवचे कांय करतल्यो तुमकां जाय जाल्यार पदऱ्यापान रेडी करून दवरल्यात. जेवताना तुमी पदऱ्यापाटच्यो काणगेत आनी उपरांत 12 तारखेक बूक तो येता. तो बूक तुमी घेवन पदऱ्यापाक साक दिजय म्हूण तुमचे लागीं विनंती करता. आत्मीक समालोचन व कावन्सिलिंगाक तुमकां स्वागत आसा. केदळ्या तुमी येता आसतना फोन करून आयल्या बरें. वांजेल रजार इत्यादी करूंक विकाराच्या दफ्तरांत तुमी येवन मेळयेत आनी तुमच्या गरजांक आमी सदांच आसा. परत तुमकां समेस्तांव देव बरें म्हणटा आसतना आमी सदांच तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा. आतां नव्यानाक आमी आयतीन जावया. जेजू नमन तुका, रावतो आमचे संगी सदा. बाळो जेजू वंदन तुका, आता आनी सदा सर्वदा. सगळी संगता ल्हान भुरग्या सांगाता राव समज संतोष म्हणटा समी तो मनशांचो इश्ट जावन जियेलो. सर्व तरांच्या गरजांनी मनशां पावलो. पिडा गूण करून दैवी वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्या शिकयलेलो जेजू मेस्त्री म्हण नांव वाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणांतान मनशांक तांच्या सर गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळगू म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. दयाकर निगडी बरोबर श्याम गडबाबणी न्हू जायती ते सांग तुमी दिसपट्ट्यांक कसर घालतात, वॉट्सॅपार मेलार धाडून दितात, पोस्टार धाडून दितात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. आयची जायती ते सांग आसात हांगासर ते सांग उल्लेख करतना जर तो तुमची ते सांग आसा जाल्यार ह्या ते सांग आतां कुडशी तुमच्या खातीर हे संदर्भार विशेश करून मागता. माध्यम मुखांतर हांगासर नव्यान करता त्या सर भक्तां खातीर आमी आतां मागता. 15 जाणां बरी भलायकी मेळोवंक, एकल्या 3 लाख दिल्ले रीण पाटी मेळोवंक, 5 जाणांक बरें काम बरें काम फावो जावंक, 10 जाणां बरी सैरीक मेळोवंक, 2 जाणांक माथ्याची केस जडची रावोवंक, एकल्याचें घर तशेंच व्हेकल बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, एकल्याची गुमटेची सिरेची तकलेची संपूर्ण रितीन गुण जावंक, एकल्याच्या पाटीच्या कण्याची कुशीचे बरींचे गुण जावंक, एकल्याच्या कुडीची असलेली सगळी गॅस्ट्रिकेची बिडा संपूर्ण रितीन गुण जावंक, एका उदरप्रायाच्या वेग बरी भलायकी फावो जावंक, एकल्याच्या कृषीचेर बेड्याचेर आशिर्वाद लाभोवंक, लागलेली सगळी कीड नपेस जावंक, एका कुटुंबांत शांती समाधान समृद्धी रास जावंक, फरकांत असलेल्या कुटुंबाच्या संद्यांक थंयसर बरें कामां आनी भद्रती आनी बरें जिवीत फावो जावंक, एका असलेचे स्ट्रेस उणें जावंक, नेगेटिविटी पयस सरोवंक, पॉजिटिविटी एनर्जी रुता जावंक आनी जिवीत बरें करून बांदून हाडूंक, MBBS शकतले तरणाट्या शिकून जाणवाय गिन्यान आनी परीक्षा बरें करून फूड करूंक, परीक्षा बरें बरोवंक जाणवाय फावो जावंक, तेका जाणांचे काजराची कार्य बऱ्यान जावंक, एकल्याच्या हाताची बोटां ती मुयोवची रावोवंक, एकल्याचो बरें घर फावो जावंक, एकल्याची मानसीक समस्या तावन सुटका मेळोवंक, एकल्याची ओवरसीज स्कॉलरशीप फावो जावंक, एकल्याची भायर पडिल्ल्यो वस्तू पाटी मेळोवंक, 2 दमबांच्या पिडेन तावन सुटका मेळोवंक, 5 जाणां काडलेली रीण फारीक करून कुरपा मेळोवंक, 10 जाणां काजरी जोड्या भुरग्याचे देण्या फावो जावंक, 2 जाणांची थायरॉयड पिडा गंठी दूख गुण जावंक, 6 जाणांची BP कोलेस्ट्रॉल गुण जावंक, 6 जाणांची शुगराची पिडा ती नॉर्मलाक येवंक, 3 जाणांची किडनीची समस्या सुटका मेळोवंक, 2 जाणांची काळजाची पिडा गुण जावंक, 6 जाणांची तरातरांची कॅन्सर पिडा गुण जावंक, 5 जाणांक कुटुंबां समाधान मेळोवंक, तशेंच 30 आनी 7 जाणांक विविध गरजां खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तशेंच 14 वर्सांचो प्रायसो भुरगो सर्जन मोडबिद्री हेजे हॉस्पिटलांत 27 दिसान तावन ICUंत आसा. ताच्या बऱ्या भलायके पासून मागोवंक प्रत्येक जावन ताच्या घरच्यांनी विनंती केल्ली आसा. तशेंच प्रत्येक त्या सवा खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. एका भयणीक लिल्ली फ्रँक एका तिचो दावो दोळो कठीण दूख आसा. सुमार 1 वर्स तावन वखदार आसा. तशेंच पांयांच्यो सकयल्यो गांठी दुखी आसात, सूज आसा. सुलोवंक कस जातात जेजू बाळका लागीं ह्या नव्यानाच्या वेळार प्रत्येक खातीर मागोवंक विनंती केल्ली आसा. तांचे रित्या पसत मागया, आमचे पसत मागया, तेमी घालया. सर्गींच्या बापाक ही सगळी मागणी भेटोवन दिवया. मगळ जेजू ह्या सगळ्या भक्तिकांची मागणी संगत गुंतून तुका आमी समर्पण दिता. तूं आमचो वैज, तूं आमचो सोडवंदार, तूं आमचो रक्षक, आमचो पसनार, आमचो सांबाळणार. हे सगळे भक्तिकांची मागणी मानून घे आनी आमची सगळी ते सवां जारी कर. आयक मुजे मागणे सोम्या
देवा उदर काळी तूं दे म्हाका आयच्या दिसा परत एक पटी ऐक मोचे मागणे सोम्या देवा उदर काळीस तूं दे म्हाका आयच्या दिसा अर्गान तुका सोमियान जेजू उगळप तुका सोमियान जेजू आराधन तुका सोमियान जेजू वंदन तुका सोमियान जेजू हालेलुया 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 सगळे हात बांध हालेलुया 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 निरंतर हालेलुया 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 उलमरा सोमिया पवत्न उलमरा उर्वशा उलमरा आतोबान उलमरा तुमची देसवा तुमचे कष्ट गंध दुख बेजार आहे सगळे सोमिया मुखार दवरया बाळक जेजू आम हरी एकलो सो आसलो आमचो बरोवसो आमकां सणुना आमकां निराश करिना तूं आमकां आशिर्वादांनी भरता सोमिया जेजू हे सगळे भक्तांका जेजू आशिर्वाद कर तुझी गुणकाचे देवी सगळ्यात कृपाला फोव कर सगळे मागलेले सगळे फोव कर सोमिया आमची मना तू जाणाय आमची अंतस्करण जाणाय आमचे इरादे तू जाणाय आमचे कष्ट समस्या सगळे तू जाणाय सोमिया तुझे उदंड दयाने ओळखा कोळते नाही आम हरी एकले तुझे बेसवानी भर हालेलुया 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 सगळी संगत मागिया ए भगवान जेजू बाळका तुझी पदवी याच्यात पितरान उगडापी केल्ली आसता तुजो हात बेसावन दिवंक कुललो आसता तुका बातीन उलो मारतल्या सगळ्यांक देई नायक तुझे बेसवानी बर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं आनी देव सपूत मनीस जालो आनी देव सपूत मनीस जालो आनी देव सपूत मनीस जालो नमान बरी कृपे बरले समुद्र जे संगता स्त्रियां बिता तू सदैव आनी सदैव फॉल जुग चेंजेस जो आणि देव सपूत मनीस जालो नमान बरी कृपे बरले समुद्र जे संगता स्त्रियां बिता तू सदैव आनी सदैव फॉल जुग चेंजेस जो आणि देव सपूत मनीस जालो नमान बरी कृपे बरले समुद्र जे संगता स्त्रियां बिता तू सदैव आणि सदैव फॉल जुग चेंजेस जो महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या महिमा बापानी बतानी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल जेजू बाळका आमचेर बेसावंक घाल सगळी संगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय मगांनी तुमी घेतल्यात सोदांनी तुमकां मेळटलें वड्यांनी तुमकां उक्तें जातलें तुज्या भोवभोगी माये मरयेचे मजतीचेर पातयेवन हांव बडयता सोदतांनी मागता आनी तें म्हाका मेळशें कर एक घडी बरदोडे दांपी हांव विशेश करून हांगासर आज तुज्याच कुडी भितर तुज्याच मना भितर तुज्याच घरांत तुज्याच कुटुंबांत कितें घडटा कितें कर्ज आसा तें सुमया लागीं माग तुजी कूड आनी आत्मो तुजें घराणें घराणें सुमया समर्पी भलायकी संतोष समाधान सगळें फावो जायशें घरांत असली असकत काही उण सगळें नपें जायशें बाळो जेजू तुमच्या कुटुंबाक तुमच्या कुडीक बरें भलायकेचें आशिर्वाद दिवं दी म्हूण मागया सांगता मागया ए जेजू तुवें सांगलाय म्हज्या नांवान कितें तुमी मागल्यार म्हजो सगळींचो बाप तुमकां दितलो तुज्या भोवभाग्यवंती माये मरयेचे मजतीन हांव कलतेपणी आनी अधी गरजेन तुज्या बापा कडेन तुजें नांव मागता तें म्हाका फावो कर एक घडी बरदोळे दांपी आमी आज भुरग्यां खातीर विशेश करून मागता हे स भुरग्यां खातीर मागया भुरग्यांक सगळे समे मुखार समर्पिया बाळूक जेजू जाणवायन आनी कुडीन वाडलो भलायकेन वाडलो देवाक आनी पेल्याक मानवल्लो जालो देवाक आनी मनशांक मानवल्लो जावन वाडलो त्याच मापान आमचे भुरगीं कुडीन आनी आत्म्यान भलायकी बरीत वाडोवंक देवाक आनी मनशांक मानवल्लीं जावन चलोवंक जायची कृपे दिनी फावो जायशें मागया आधुनीक काळार ह्या तंत्रज्ञानाच्या विज्ञानाच्या तशेंच प्रगतीपर संवसारांत भुरगीं माध्यमाच्या गुलामपणान कश्टून आसात वायट सवयेक बली जाल्लीं आसात हे सगळे भुरग्यांक त्या सक्तींतल्यान वायट सक्तींतल्यान भायर येवंक आवय बापायक मानता तसलें जिवीत समाजीक आनी सगळ्या मनशांक मानता तसलो जावन वाडोवंक देवाक आनी पेल्याक बेसांव असो जावंक वाडोवंक जाय अशी सगळी कृपे दिनी ह्या भुरग्यांक थंय वळोवन येवं दीत म्हूण मागया
संगता मागे ई जेजू तुवें सांगलाय सर्गरी संवसार सरात पूण म्हजी उतरां सदाशिनान तुजे भोवभोगीवंती माये मरयेच्या मजतीन हांवें मागचे ते म्हाका लाभतले म्हूण खंडीत भरवसो आसा. एक घडी बरो आमी मागया ह्या पुणथळा घेवनच्या हरीक भक्ती खातीर. पयस पयस तावन येतात, पयस पयस तावन महिला गटले पैनकर हांगातावन येतात. उडपी तशेंच वेलतंगडी तशेंच मडबिद्री किन्नेगुडी मुलकी परिसरांतलीं जायतीं जाणां इसीन येतात, ह्या नवेनान येतात, वांटेली जातात. हांगासर येवच्या हर एका लोकांक व्हडलो जेजूची बेसांव फावो जावं दीत. प्रती रितीन माध्यमा मुखांतरी जायतो लोक नवेन करता, बळका जेजूची कृपा मागता. हर एकल्यांक ती फावो जावं दी. समयाची आशिर्वादां, बळका जेजूची आशिर्वादां, ती भलायकेची, ती संतोशाची, ती शांती समाधानाची, ती जैताची, सुटकेची भरपूर आशिर्वादां हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकांक फावो जावं दीत म्हूण मागया. सगळी मागणी सांगाता गोंतया आनी समया बळका जेजूक समर्पण दिवया. हे अजपंच्या जेजू बळका कदिन्यांनी बेजारान बरयल्या आमच्या काळजांचेर एक आकुळजी दिस्त घाल म्हूण आमी तुजे मुखार सर पडोवन मागता. तुजें इतलें बिरमोदीन बरयलें मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकारसून दी. नित्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वेले सर कस निरासपण तुजी कोमोकांनी बसवण आमकां धाड. बापानी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णोवच्याक सदां सर्वता आमेन. घडी बरदोळे तांपया. सुमये जेजून आमच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा उपकार बावडया. तें बरेपण सुमये जेजून आमच्या जिवितान केलां. हांगासर 10 जाणांक बरी भलायकी फावो जाल्या, 16 जाणांक रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या, 5 जाणांक बरें काम फावो जालां, 13 जाणांक काजाराची कार्य शबित्यान जाल्यान, 16 जाणांक बरी सेरीक फावो जाल्या, 6 जाणांचो ताप गूण जाला, 5 जाणांक घरान समाधान मेळ्ळां, एकले गुमटी शिरेची गूण जाल्या, एकल्याची गॅस्ट्रिकाची पिडा उणी जाल्या, एका उटमा शांती संतोशान फावो जाला, एका उदरप्रायाच्या वय बरी भलायकी फावो जाल्या, एकल्याचे स्वस्थ उणें जाल्यात मतीक समाधान मेळ्ळां, एकल्याची परीक्षा बऱ्यान फूड करूंक कृपा फावो जाल्या, 13 जाणां धरलीं घराची कामां शबित्यान पंथा पावल्यांत, एकले रीण फारीक करूंक कृपा मेळ्ळ्या, 2 जाणांची गांठी दुखी गूण जाल्यात, 16 जाणांची गॅस्ट्रिक पिडा गूण जाल्या, तशेंच 27 जाणांक लाभलेल्या विविध बरेपणा खातीर अर्गां दितात. तशेंच आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण फावो जालां. हें सगळें बरेपण सांगाता गोंथया आनी आमच्या बाळका जेजूक आमी अर्गां दिवया. सांगाता अर्गां मागणें म्हणया. हे बहुदार बाळक जेजू तुजे मुखार आमी सर पडटा. ते आमकां दया केल्ल्या देवड उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या. तुजे काकुळते आमी वर्णेत येयल्या. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेनी आमी तुजेर दवरता. तुज्या वच्या म्हाजे मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर क्रिस्त हांव तुज्या बाळपणा मान दिवन दीत आनी तुजे कळनातली देवी म्हजो जोडून दीत. सरस्वती आनी महिमा जावं तुका बळका जेजू आमेन. सोम्याचे नावे आमचो आधार. सोम्या दयेन आयक मुचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजेशी पावोंदी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर दयाळन आनी मोगान भरल्या देवा आमच्या बापा, तुजी गुण कची सकत पिडेस्त कुडींक लाभोवन कश्ट भोगतल्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय. ह्या तुज्या सर भुरग्यांचेर आनी प्रत्येक जावन विविध पिडेनी कश्टातल्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तांचे मतीची आनी कुडीची सर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या पुता बाळक जेजूच्या कृपेन तांकां कुडी आत्म्याची पुर्ती भलायकी लाभय. अशें तांणी तुज्या सांगातपणांत जोडिल्लो दैवीक अनुभव शासनाचें जिवीत जोडूंक तांकां आदार जावं. ह्या मागण्या आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪ್ರೀತಿಮಯ ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಕುಮಾರರು ಘೋರ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಂದ ನರಳುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಸಹನೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದರು. ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯಿಂದ ನೋವಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯರು ಬಾಲಯೇಸುವಿನ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ಯಾತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಲೋಕೋದ್ಧಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಯಾತನೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं, तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळ्यांची येतान राज करता ससनाच्या ससनाक.
पोसोन्यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे वडका मुगाळ बाबडीनो आतां पवित्र तेलाची मागणी आमी करता. हांगासर दोग याजक आनी मोदें एकलो याजक पवित्र तेलाची मागणी करतात. शिस्तेन भक्ती नेवचें आनी पवित्र तेलाच्या मागणेचो स्पर्श पवित्र तेलाच्या मागणेचो स्पर्श घेवन समयाच्या गुण करचे सक्तेचो अनुभव करचो. ताचे फुडें जेवणाचेर आशिर्वाद आमी मागया. उबी रावया सगळीं. समयाचे नांवी आमचो आदार सर्ग आणि संसार सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय असो. प्रार्थुया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, आमी तुका अर्गां दिता. आयच्या दिसा ह्या नव्यानाच्या मिसान वांटेली जावन आराधन करून नव्यान करून मिसाचें बलिदान भेटोवन तुजें उतर आयकून फोव केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. आतां आमी जेवणाक येतलीं जाल्यार हे जेवणाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण तेणें तयार केल्ल्या प्रतिमा वाड्याकाराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तशेंच हें जेवण तयार करूंक दान दिल्ल्या कुमक केल्ल्या समेशदानीचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हें जेवण आमच्या कुडीच्या वडावडी उपकारता. तशेंच आत्म्याच्या वडावडीच्या कणा खातीर निरंतर वावरूंक तुजी कृपा आमकां फोव कर म्हूण मागता. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. एक घडी बरोबर बसया. एक घडी बरोबर बसया. ह्याच्या दिसा जेवणाक आमकां कुमक केल्या देवादेने पिटर नेमेलोच्या उडासाक 2 वर्सां उडास करून हे जेवणाक कुमक केल्या दिसा नेमेलो एंड्रिया आणि अनिशा तांचोय मनपूर उपकार भोवडटा. देवाचे भरपूर आशिर्वाद मागता. तुमकां देव बरें कर म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा देवस्तुती म्हणून येयल्ल्या आनी तशेंच जेवणाक कुमक केल्या फातिमा वाड्याकारांचोय उपकार भोवडटा. गुरकाराचो तशेंच सर वाड्याकारांचो मनपूर उपकार भोवडटा. तुमकां काळजांत देव बरें कर म्हणटा. देवाचे आशिर्वाद मागता. आमी तुमच्या खातीर मागता. तुमी आमच्या खातीर मागा म्हणून विनंती करता. परत तुमकां समेजता. देव बरें करूं. आतां पवित्र तेलाचे मागणे घेवचे. ह्या संदर्भार गीत गावचें. जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुझ्या पोटलून तुंद मोजा जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन मुझा वेगीस तुये म्हाका तुज्या गोपांतली मोगान तुज्या पोटलून तुंद कष्टां दुखां पिडे शिळे वायटां सांपडो वळवळता कष्टां दुखां पिडे शिळे वायटां सांपडो वळवळता
जेजू मोगाळ जेजू जिनियेन म्हज्या बेगीच तूं ये म्हाका तुज्या गोपांतली पळ मोगान तुज्या पोटलून तुंद